Svuoti sacramenta, kaltia ya pindara, raula iresnara, Bapa Cakrawala, Somen ubantale kalsa आमची बैठता गायना स्वाती sacramenta, स्वाती sacramenta. Swati sacramenta, angka basau raula, tuci Deus sekasa, duka pusta, tuje sashindawo ita, amchi kunbesaran santa, swati swati sacramenta, swati sacramenta, swati sacramenta, hantus amso Vishe Wadala Motlo Chiu Ratai Tum Amso Usam Bordarian Point करता Somya Pativ Rauta, Swati Sacramenta, Swati Sacramenta, Swati sacramenta, decoro piace, o bavartia disce, muka malde vace, fakai tintuja sarkyace, amchi chiri santo sauce, swati sacramenta, swati sacramenta.
जेजू सोम्या आमच्या मोगान बरोवन तू ह्या उंड्यांत आसाय. तू रायांचो राय धनयांचो धनी तरी किरकोळ मनशापण घेवन मनशा सांगता रावंक आमचे संगीत आयलाय. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वंदन तुका जेजू आमच्या राया. जेजू आमच्या राया. आम्ही तुका आराधन करता, आम्ही तुका आराधन करता, आम्ही तुझी स्तुती करता, आम्ही तुझी स्तुती करता, आम्ही तुका मान दिता, आम्ही तुका मान दिता. तू आमचो राय म्हणून मानून घेता, तू आमचो राय म्हणून मानून घेता. जेजू राया, जेजू राया. तुझे राज तुझे राज म्हज्या काळजांत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरगेजेंत म्हजे पिरगेचेंत स्थापीत कर जेजू. स्थापीत कर जेजू. सम्यान जेजू, सम्यान जेजू. तुझे राज येव, तुझे राज येव, तुझी खुशी जावं, तुझी खुशी जावं. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, आराधन जेजू. praise you Jesus, Praise you Jesus. thank you Jesus, Thank you Jesus. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप जेजू. मोगाळ भाऊ बहीण व्हडा भक्तीन ह्या पूण तळाक आमी आयल्या. हो थोडो वेळ सोम्या सांगात आमी करशीया. येदोळसू सोम्याची आमी स्तुती केली. ह्या थोड्या वेळान जेजू आमचे सांगाता उलयता. आमचे मुखार ह्या उंड्यान तो खरोच हजर आसा म्हणली आमकां खात्री आसूं दी. जेजू समोर आमी आसा. आमचो जेजू आमच्या मुखार आसलेल्या वेळार आमी जेजू लागीं कितेंय विचारयेत. एक व्यक्ती आमचे सांगात आसता आसतना आमकां कितेंच भेना. तशेंच आमचो जेजू आमचे सांगात आसतना आमकां कित्याकच भेना. जेजू समोर आमी येवया. जेजू राय, रायांचो राय आमचो राय तो सर्गा संवसाराचो राय. आज ह्या रायाक ताचे परजेन आमी स्तुती करी जाय, आराधन करी जाय, ताका मान करी जाय. अशें तो अपेक्षिना जाल्यारय आमी ताचे ते दाखोवचो मोग, मान, होगळाप आमचेर ताची बेसांव वता. कालती परजा ताका लोबदून रावचें आमचें कर्तव्य जावन आसा. ह्या आमच्या काळजाच्या, जिणयेच्या आनी आमच्या कुटुंबाच्या रायाची स्तुती करया, ताका अर्गां दिवया. आयच्या आराधनाचो विशय जावन आसा येवच्या इतर आमी क्रिस्तरायाचें फेस्त करता जाल्ल्यान जेजू क्रिस्तरायाच्या राजान आमी जियेवया. ताचे राज आमचे कन्न घेवया. ताच्या राजाची लक्षणां आमच्या कुटुंबांत रुता करया. देखून जेजू क्रिस्त रायाच्या राजाची लक्षणां ह्या आराधना वेळार आमी नियाळया. इगडीभर आमचे हात जोडया, आमचे दोळे धांपया, आमची तकली बागावया, रायांच्या रायाक नमस्कार करया. सरपडोन ताका आराधन करया, ताची स्तुती करया आनी म्हणया जेजू राया हांव तुका आराधन करता. जेजू राया हांव तुका आराधन करता. जेजू राया हांव तुजी एकल्याची मात्र सेवा करता. जेजू राया हांव तुज्या एकल्याची मात्र सेवा करता. जेजू राया हांव तुजी एकल्याची मात्र स्तुती करता. जेजू राया तुज्या एकल्याची मात्र स्तुती करता. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो रचणार, तूं म्हजो रचणार, तूं म्हजो सांबाळणार. तूं म्हजो सांबाळणार. सोम्यान जेजू, 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 जेजू राया, जेजू राया, जेजू राया, जेजू राया, तुज्या राजांत तुमच्या राजांत जियेवचे बाग जियोवचें बाग म्हाका फावो कर. म्हाका फावो कर. तुझे राज तुजें राज म्हज्या काळजांत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत स्थापीत कर. स्थापीत कर. सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू, मोगान जियोंक, मोगान जियोंक, बोगसून जियोंक, बोगसून जियोंक, सोंसणीकायेन सोंसणीकायेन जियोंक, बोगसाणें दिवंक, बोगसाणें दिवंक, मोग करूंक, मोग करूंक, म्हाका कृपा दी. म्हाका कृपा दी. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, आराधन जेजू. praise you Jesus, Praise you Jesus. thank you Jesus. Thank you Jesus. हांव थोडे उलय सांगता, तुमचे जबाब जावन दी.
आराधन होगलाप तुका जेजू राया. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. सरकार देऊन आमचे परी मनीस जावन आयिल्ल्या जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. या पवित्र सक्रामेंतान आमचे मुखार हजर आसच्या आमच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. आमचे खातीर कुर्सार तुजो प्राण दिल्ल्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. आमकां हर एकल्याक बरें करच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू आमची राया. पिडा शिडा गुण करच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. आमकां तुजें समाधान दिवच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू या राया. तुम्ही म्हजे सरचे समेज तुम्ही कष्ट दिले न्हू वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विशव दितलो म्हणली बसवणी दिल्ल्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. आमकां हर एकल्याक पडलेल्या वेळार हात देऊन उखलच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. आमच्या पिडे शिडे वेळार आमचो वैसदार आमचे संगी रावच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. आमच्या बेजारायन बुजोवन दिवच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. आसा भिये नाकात पूण धैर्याचे उतार दिवच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. वाट सत आणि जिवीत पूण आमकां सांगिल्ल्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. संवसाराचो उजवाड म्हजे वाटेन चलता तो दांटोन पडचो ना म्हूण आमकां बसवणी दिल्ल्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. संवसाराच्या अखेरी पर्यंत हांव तुमचे संगात आसतलो म्हूण आमकां सांगिल्ल्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. मान्या ब्रेस्तरा पवित्र युकारिस्त घडोवन आमच्या संगत रावोंक येवजन गेल्ल्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. आमच्या मतीक समाधान दिवच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां फोव करच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. मोगाचो श्रेष्ठ उपादेश दिल्ल्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. सर्गींचे राज या संवसारान हाडिल्ल्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. राजान जिवंक आमकां पोवणे दिवच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. पाता ग्रडा जिनी बदला देवाचे राज स्वीकार करा म्हण आमकां उलो दिल्ल्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. आमायला पातक्यांक आपो भगवंताक न्ही म्हूण आमचो पातक्यांचो मोग करच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पण दिवची म्हूण पवित्र युकारिस्त घडलेल्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. हे म्हजे रगत तुमचे पसत वरोवचे आसा म्हूण कुर्सार रगत वरयल्ल्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. कुर्सार मरण पुनः जीवन जाल्ल्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. अख्ख्या संवसाराचेर तुजे शांतीचे राज स्थापन करच्या सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. सर्ग आणि संवसाराच्या राया सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू म्हज्या राया. काळजाच्या राया सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. आमच्या कुटुंबाच्या राया सुम्यान जेजू. आराधन आणि होगळाप तुका जेजू राया. बाबा बहिणो सुम्या करगा होगलाप दिवंक आमकां कितलीं कारणां आसात. आमचे जिविताचें देणे हांगासर आमी आयिल्ल्या जाल्यार ताचें देणे. हांगासर आमकां बऱ्या भलायकेन हाडलां जाल्यार ताचें देणे. ताचे बिन आमी कितेंच करूंक शकना. तर आमची काळजां म्हणा ताचे देव उबारुया आनी स्तुती अर्गा होगलापाचें गीत आतां आमी गावया. दयेकन बसा. तुमच्या गिता बुकांत कड्या पान संको 50 पेज नंबर 50. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताज्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपोडूया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाड महिमा दिव्या
ताचे समोर आम्ही सर पडूया. सौम्यान केल्यांत कितले विचित्र, देखा तुम्ही ताची विस्मिता. मैमांग असतात ताची कृत्या, मानाक ताच्या आम्ही गावया. सौम्यान केल्यांत कितले विचित्र, देखा तुम्ही ताची विस्मिता. मैमांग असतात ताची कृत्या, मानाक ताच्या आम्ही गावया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाड महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाड महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. सर्ग संसार ताणे रचला, काणाचे उणाण आमकां पोसला. वायटा विघ्नाक येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताणे सांबाळला. सर्ग संसार ताणे रचला, काणाचे उणाण आमकां पोसला. वायटा विघ्नात येदोळ राखला, पिडे शिडेंत ताणे सांबाळला. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाड महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाड महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. सतानी तीन तोसला, मोगामय पासान भरला. सदांच विश्वासी तो उरला, कलतो जाऊन तो चियेला. सतानी तीन तोसला, मोगामय पासान भरला. सदांच विश्वासी तो उरला, कलतो जाऊन तो चियेला. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाड महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाड महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया. हालेलुया हाले हालेलुया, हालेलुया हाले हालेलुया. हालेलुया हाले हालेलुया, हालेलुया हाले हालेलुया. हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया. अर्गां तुका समय हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उघडा तुका समय, महिमा तुका समय, स्तुती तुका समय, जय तुका समय. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
हालेलुया 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 अरगां तुका समय ओगळा तुका आराधन तुका नमान तुका दिनवास तुका वंदमान तुका स्तुती तुका हालेलुया बाबा मैनीनो आमी हांगासर सालोरसाच्या नोवेनाक आयल्या मागणें करूंक आयल्या आमची तेसां मांडून आयल्या आमची बेजारां हाडून आयल्या आमचे कश्ट दूख आमी हाडून आयल्या हर एका ब्रेस्तार हांगासर तुमी येतात पोटा भक्तीन तुमी येतात एक बरवोसो घेवन तुमी हांगासर येतात बरवोसाची यात्रेका जावन तुमी येतात आनी तुमकां हांगा तावन पाटी येता आसतना खंडीत जावन इल्लें तरी समाधान भोगताक इल्लें समाधान हांगासर आयल्या उपरांत भोगा जायच भोगा ना जाल्यार आमचे मागणें निर्फळ साबार तरांची मागणी आसात आमी जाणां आमच्या घरा आमी मागणें करता इगर्जेन तसो मागणें करचें न्ही घरा मागणें करतात न्ही तुमी आमचे दिसपट्टे मागणें तोंडपाशी मागणें सदांचो तेर्स आमोरी आमी करता आमी मागण्याची मनशां काल हांगासर इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार मात्र आमी सम्याची स्तुती करचे न्ही घराय आमी सम्याची स्तुती करूंक आसा ती तोंडपाशी मागणी ती बायपाट म्हणची आमी मागणी आहात पळय ती बरी कन्न म्हळ्यार तांचो मस्त अर्थ आसा जावं पुरो आमी ती बायपाट म्हणटा कितल्या घरांनी सकाळीं सांजेची मागणी म्हणटात ते आमकां समी विचारीचे जाल्ले सवाल कितले जाणां तुमी तुमच्या भुरग्यांक सकाळीं उठोवन सकाळींची बेटोवणी म्हज्या देवा भवर्ताचें विधान बरवसाचें विधान मोगाचें विधान दुखीचें विधान आमोरी देवाचें उतार वाचून इल्लें मागणें करून तुमच्या भुरग्यांक बेसांव दितात ते तुमीच म्हाका सांगा जाय हांव एक याजाक हांव घरा गेल्ल्या वेळार म्हजो बापूय जिवंत आसतना 5:30 वरार आमकां तो उठयता दिमी घालनाल तरी मुखार ती सकाळींची बेटोवणी कितल्या व्हडल्या थाळ्यान ताणें आमकां शिकोवची आसा ताणें शिकयल्या मागण्या वरवीं आज हांव पाद्राप जालो देखून भुरग्यांक आजकाल सगळो दीस तांच्या हातांत एक टूल आसा न्ही एक हातेर आमी दिता दिना जाल्यार रडटात भुरगीं आनी सगळो वेळ तातूंत आसतात ही गरजेंती थोडे फाटी आमी पळयता भुरगीं मोबायल काडून घेवन खेळटात आज मागण्याची रूच उणी जाल्या हें आमी उणें करचें न्ही कितें आमी पयस गेल्या जाल्यार आमी लागीं येवन मागण्यांत आमी बळिश्ट जायची मागणें आमच्या आत्मीक जिणयेचें टॉनीक जावन आसा मागणें केवळ आयताराचें मीस ब्रेस्ताराचें नोवेन आराधन मात्र न्ही आमची जिणेंत मागणें जायचें जिणयेक आनी मागण्याक वेगळें करूंक जायना मागणें एक कंपार्टमेंट जिणयेक कंपार्टमेंट जाल्यार थंयसर कनेक्शन ना जाल्यार आमी करचें पुरो वेस्ट देखून हांगासर येवन तुमी कितले व्हडल्यान हाल्लेलुया प्रेज द लॉर्ड हाक बोब मान देवाक उलो मान घरा वचून जर तर तुमची जिणी बरी ना माया मोगाचें उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना तुमच्या मागण्याक 0 पॉयंट देखून घरांत दिसपट्टे मागणें करा तुमची कुटुंबां मागण्याची बिडारां करा हर एका तुमच्या कुटुंबाच्या कामाक एक वेळ आसूं दी मागण्याक एक वेळ मनोरंजनाक टीव्ही पळोवंक एक वेळ जावं पळयले मोबायलाची मेसेज पळोवची ताका एक वेळ सगळो दीस मोबायल पळयचे म्हणना तातूंत मिस कॉलां आसतात न्ही पाटी करयेत तेर्सा वेळार आमोरे वेळार ते सायलेंट मोडर दवरा या ते स्विच ऑफ करा मागीर तुमकां कोणाचे फोन आयल्या तर पाटी करयेत सो 1 घंटो घरांत जर तर तुमी मागणें करतात हांव चिंता बाबा मैरीनो आमचें सगळें जिवीत बरें जाता देखून तुमची तोंडपाशी मागणी बरी कर म्हणा तुमकां येतात कितें आतां नवें भवर्ताचें विधान बरोवसाचें विधान बरो आसा आदलें बरो तें आमकां तेंत येवंक पुरो व्हडांक मलगड्यांक भुरग्यांक आतां नवें शिकयलां देखून ती मागणी बरी कर बरी अर्था बरीच मागणी ती सकाळची बेटोवणी हे म्हज्या देवा मागीर काले सर म्हजी मागणी सर म्हजी कामां हांव तुका कितल्या पुरबायचे मागणें चिंतून म्हणा जाय ते आमकां बायपाट येना जावंक पुरो देखून ती मागणी बरी कर म्हणा दॅट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल प्रेयर्स सांप्रदायीक मागणी मलगड्यांनी ती आमकां दिल्यान आमकांय शिकयल्ली आमच्या टिचरांनी आनी आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता पयल्या कुंभाराच्या वेळार क्रिस्मसाच्या वेळार ही मागणी आमकां गरज ताडे सांगातास
तांदूळ तेर्स आयले आमोरी आयली पुरा आयली तोंडपाशी मागणी संप्रदायीक म्हळ्यार सडावत मागणी म्हळ्यार काले आमच्या घरांनी तेर्स आमोरी न्ही आमी मागणे म्हणटा वय आमी मागणे म्हणटा काले तेर्स आनी आमोरी आनी सदांची मागणी भोव बरें ताचे सांगाता भावा भयणो दुसरे आनी किल्ले मागण्यांत आमी इल्लेशे आमी ग्रो जायचे मागण्यांत तें तोंडपाची मागणी आमी स्वयं प्रेरीत रितीन मागणें करून शिका जाय आतां तुमी हांगासर येवन पळयलें हांवें तुमचे इतल्या मागणें करतात ते थोडे पडिल्ले वटल्यान मागल्यारय बरें मौनपणी तुमी मागतात जेजू कडेन घरांत तुमच्या आल्तारीकार उबे रावन तुमचे सदांचे मागणें जाल्या उपरांत तो तेर्स जाल्या उपरांत आतां हांवें पळय तुमकां थोडे उरले सांगले न्ही आतां पुरवान जेजू क्रिस्त रायाचें फेस्त न्ही वैगिनी आं जेजू क्रिस्त राय ताचें राज ह्या संवसारांत स्थापीत करूंक आयिल्लो ताचें राज दोळ्यांक दिसचें बरें न्ही आळे तेंय आसा आळे हांगा आसा म्हूण तशें सांगल्यार आमकां तशें सांगून आमकां तें पळोवंक मेळना तें राज आमच्या काळजांत आसा जर तर तुमच्या घरा सक्कट तुमी मोगान जी येतात कांय सोडून गेल्ल्या वेळार ते आमच्या काळजांत दवरिनासतना ते भोगशितात सोडून काडटात आमी मनशांनी गी रुखा कुडके फातर न्ही फातर जाल्यार ताचे इतल्याक आसता रुखाचो कुडको ताचे इतल्याक आसा बांग ताचे इतल्याक आसता आमी मनशां आमकां उलोवंक जाता भोगणां आसात दुखता ह्या वेळार थोडे फावटी आमी दुडकू उलयता दुखची उतरां उलयता संबंद तुटयता ना तशें करूंक नजो ताच्या बदलाक आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या इतल्याक सर्वेस्परा देवाक अर्गां दी जाय मे बी तुमचे सगळे मागणें जाल्या उपरांत कुटुंबाच्या वडिलान या मम्मीन या डॅडीन बाबान मायन घालतारी म्हाका ये रे घालतारी म्हाका उबे रवया आयचो दीस आमकां बऱ्या रितीन सारूंक आदार दिल्ल्या देवाक अर्गां दिवया कितलें बरें सकाळीं तावन सांज पर्यंत आमकां विज्ञान वरांतले निवारिल्ल्या पसत अर्गां तुका सोम्या जेजू भुरग्यांक शिकया हांगा मात स्तुती करीचे घरांत तुमकां बॅन केला कोणें स्तुती करूं नजो म्हणून ना न्ही खंयच्या घरा स्तुती आसा खंयच्या घरा देवाची स्तुती करतात खंयच्या घरा देवाचें नांव उलो मारतात खंयच्या घरा देवाचें आराधन आसा त्या घरा सैतान तीण समेत पळयना नानर तो भितर येता भुरग्यां संकट येता तुमचें झगडें करूंक जाता आनी बरो जाता ताळा खंयच्या घरा मागणें आसा खंयच्या घरा तुमी देवा लागीं उलयतात थंयसर त्या घरा समाधान आसा जेजू सांगता मत्तेव एवंजेल 7 अध्याय 7वें वाक्य मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें जो कोण मागता तो घेता सोदतेल्याक मेळटा बडयतेल्याक उक्तें जाता देखून दिसपट्टी एक थोडो वेळ हांवें सांगचें मात्र न्ही तुमी प्रॅक्टीस करी जाय बरोवन दिवचें की हांवें आमकां आनीक गिळीबाय पाडटात आमकां कातोलिकांक पळय बाबर्ताचे प्रार्थने बरोवन दिवचे जेवणा वेळार मागणें करचेंय बरोवन दी जाय आनी कालय बरोवन दी जाय आमचे इतल्या कित्याक मागणें करूंक आमी शिकोवना न्ही गे बाबर्ताचे प्रार्थना सरेन वाचचें आमी कोणेंय बरोवन दिल्लें पळय तुमचे इतल्याक आज कितें एक नवी रीत सुरू करूं नजो आतां बाबर्ताची प्रार्थना पयल्यान ताईंक सांगचे हाडे तुका बाबर्ताची व्हडल्यान म्हणचें सोम्या जेजू आमच्या पवित्र सभेक तूं राख आनी सांबाळ आमच्या पाप साहेबाक आमच्या गुळी बापाक सर ह्या जागांक बऱ्या भलायकेन दवर आयक आमचे प्रार्थना ये सोमी तेय बरोवन दिवचें हांवें तुमकां सांगचें म्हजो अनुभव सांगचें आमी बी फीड करना सम आमच्या लोकांक वी हॅव नॉट थॉट देम हाव टू प्रे स्पॉन्टेनियसली आमी थोडे फावटी दुरसाता आमचे कॅथोलीक बाबार्थ सोड न्हू अन्य पंगडा गेल्ल्याक दुरसाता डू यू नो हाव दे प्रे तांचे इतल्या कितले बरें मागतात गुत्ताय ते हांवें ते बरें हें पाड म्हणचें न्ही आमी शिका जाय वी हॅव टू लर्न टू प्रे आनीक आमी बुकां तूं गिळीबाय पाटाबरी करचें न्ही आमच्या काळजांत देवा लागीं उलोवंक आमी शिका जाय देखून घरांत तुमचे सदांचे मागणें जाल्या उपरांत तुमी कुटुंबाच्या वडिलांनी भुरग्यांक सांगाता घे जाय मोबायल सोड रे बंद करतय टीव्ही बंद करी जाय हे 5-10 मिनटां सोम्याची स्तुती करा मागीर म्हाका येवन सांगा तुमी कांय ना सुलाभ आयचो दीस म्हाका फोव केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू सकाळीं जावन तुमी खंयसर पयस पयन करून आयल्या जावं पुरो
देवान तुमकां राखलां न्ही कितली वार्ता पेपराचेर आमकां न्यूज मेळटात थंय एक्सिडेंट जाले हांगा एक्सिडेंट जाले तो मेलो आमकां देवान राखलां देवाक अर्घां दिवची नाका आतां हांव कोण येळटावन हांगा आयलो एक बैसर तेलो वेळ जालो काल म्हाका मस्त पुरो जाल्ले आमी भायर गेल्ले हांव मदें मदें म्हाका झेम येताली त्या जाल्यार हांवें काले गेले त्या हाचेर काल्याचेर आमच्या मोबायलाचेर ते ब्रदर प्रकाशाचे मागणे आपण ते वडल्यान घाले ड्रायव्ह करतना जेम येवची चड न्ही देवान म्हाका राखलें काल जाता कोण आमी चिंतलें सालोरेन्साच्या पांयां तळी म्हाका हाडलें मागणें घालें आनी एकलो सांगात उलयल्ले बरी जाता न्ही जागे उरता देखून आमी देवाक अर्घां दी जायी स्तुती करी जायी ते दळा तुमच्या घरांत समाधान येता मस्त घरांनी आज ना समाधान झगडे लढाई मनस्ताप राग वर्सांगांतल्याचो राग काळजान दवरचे उलयनासतना रावचे हांगा इवेचे आनीक इवेचे मागणें करचे ते मागणें थंय हांगा घर दुसऱ्यान तुमी न्ही नोवेनाक येवचे तुमचे भशेन उलोवचें न्ही हांवें दुसऱ्या विशयात येनात थंयशें देखून भाव भयणीनो आमी दिसपट्टें घरांत मागणें करी जाय मागणें कशें आमचे सदांचे संप्रदायीक तोंडपाची मागणें जाल्या उपरांत एक 5-10 मिनटां अर्घां स्तुती करायची आज सुरू करतात की घरा वचून कितलीं जाणां सुरू करतात मागीर ते बूक आसा हळू बूक मेळटा तुमकां बूक जाय जाल्यार बूकय मेळटा गरज मेळटा तूं मस्त उले आसात उगळपाचे 1000 उले तरी एका फिरगेजेक दितात हे बूक काण घे तुमकां आनीक थोडो ते हे बूक पळोवन तुमकां अर्घां करी येता मस्त अर्घां उगळपाचे उले आसात 1000 अर्घां उगळपाचे उले आसात देवाचे उतार आसा तातूंत अर्घां दिया उगळप दिया जायत गी 5 मिनटां चड नाका 5 मिनटां सकट तुमचें मागणें जाल्या उपरांत 5 मिनटां मागीर थोडो वेळ अर्घां जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया 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 म्हणा ते तेणे कली भोंवतणी कली दुश्टकता आसल्या पळय ते भितर येना देखून तें दुसरें मागणें तिसरें मागणें जावन आसा देवाच्या उतराच्या आदाराचेर करचें मागणें आमी ते याद करता देवाच्या उतराच्या आमी किर्तन आसात 150 किर्तन आसात 150 किर्तन आसात कुताम तुमकां ह्या बायबलांत किर्तनां वाचले वेळार आमी त्या किर्तनां बरयल्ल्याचे मागणें आमचे गण घेता किर्तन 23 सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कितल्या पुरबायचे मागणें ते मस्त ते कंतारांक गेल्ल्यान सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना तें 23 किर्तन किर्तन 99 तुमच्या मस्तुच्या घरांनी म्हणटात कोण आनी प्रोटेक्शन साम न्ही जो कोण मौनतेच्या आसराखाल रावता सरपंचाच्या सावळ्यान जी येता तो सुरेस्पराक म्हणटा तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें भद्रतेचें गोटें तुजो पांय पात्राक गदळण्याचें तुका सांबाळून धरतले तुजे कुशीं 1000 जाण मरोवन पडो दी तुज्या उजव्या कुशीं 10,000 मरोवन पडो दी ते तुजेशी कसलेंच वायट येवचें ना ते म्हणटा आसतना म्हळ्यार आमकां भोगता आमकां जेजू राखता म्हणून किर्तन 51 दावीद रायन पाताक केल्ल्या वेळार म्हणलें किर्तन सरेस्परा म्हजी खाकुळट कर हांव पातकी तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर शुद्ध कर हिसोपार म्हजें उदाशें नाय किर्तनां मागणें देवाच्या उतराचें मागणें देवाच्या उतराचें मागणें करता आसतना आमी कितें करता देवाचें उतार वाचता आनी थोडी फावटी हे देवाच्या उतराच्या आदाराचेर करचें मागणें आसा कितें म्हळ्यार ते देवाचे उतार उल्लेख करचे बसवणे आसात मस्त देवाच्या बसवण्याचेर उल्लेख करून मागणें करचें तें आमकां कळीत आसा थंय मात्र हातूं आसा त्यो पुरो बसवण्यो आसात हातूं ह्या बुकांत चिंतया तुमकां मस्त बेजाराय आसा कश्ट आसा ते दळात जेजून म्हणचे ते उतार मते वसवंजली 11 अध्याय 28 तर 30 वाक्यांत कितें म्हणटा जेजू कोणाक उत्ता हे वाक्य येया म्हजे सरसी सुमेश तुमी कश्टांत येयल्यानो वजन ववेतेल्यानो पिडेशिडेन आसलेल्यानो कंगाल जाल्ल्यानो हांव तुमकां विशव दितां जेजू तुवें अशें म्हळाय आनी हांव बेजारायन आसा हांव कंगाल जाल्यां घरांत कश्ट आसा जेजू तुजें हें उतार म्हाका धैर्य दिता जेजू बुजवण दिता जेजू जेजू म्हाका बुजवण दी
म्हाका विशेव दी जेजू. कोणें सांगलां? जेजून बसयलां न्ही. जावं बरो तुमच्या जिणयेन मस्तू काळोख, पातकाचो काळोख. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जेजू तूं संवसाराचो उजवाड, म्हज्या जिविताचेर उजवाड फांकय जेजू. परमेश्वरल्यान कितल्यो बसवण्यो आसात. इजाया प्रवक्त्याचे ग्रंथ, इजाया प्रवक्ते म्हणटात 40 एकादय वाक्यट्यान इजाया प्रवक्ते भिये नाकात, हांव तुमचे सवे आसा. घबर नाका, हांव तुजो देव, हांव तुका मजत दिता, हांव तुका घटाय दिता, म्हज्या उजव्या हातान हांव तुका उखलून धरता. आमकां ते बसवणे कळीत आसा जय. ती बसवणी सांगची आनी देवा लागीं म्हाका देवा तुवें बसयलां आनी हांव ती बसवणी क्लेम करता. म्हज्या जिणयेंत हांव कांगाल जाला, हांव भियेला, म्हाका धैर्य दी जेजू. तुज्या उजव्या हातान म्हाका उखल जेजू. पेद्रू दर्यांत बुडटा आसतना ताणें म्हणलें जेजू सोम्या हांव बुडटा, म्हाका बचाव कर. थोडे बडी ह्या संवसार म्हणल्यार दर्यांत आमी बुडटा अशें दिसता की ना आमकां. ते जाल्यार तुमी उलो मरी सोम्या म्हाका बचाव कर. पेद्रू बरी हांव भोव मारता, म्हाका बचाव कर. त्या पुबलिकान इगजे भितर देवाळा भितर सोरोक दय घेनासतना त्या देवाळाच्या उमरार रावन तो म्हणलो सोम्या म्हजी काकूळट कर. जेजू त्या पब्लिकान बरें हांवें म्हणटा सोम्या म्हजी काकूळट कर. देवाचे उतर उल्लेख करचे, मागणें करचें. ब्युटिफूल प्रेयर. आमकां मात कळीत आसा जाय देवाचे उतार. देखून हांवें म्हणचे देवाचे उतार आमी वाचूं जाय. देखून देवाच्या उतराच्या आदाराचेर करचे मागणें. आनी हे मागणें आसा आतां आमी करना सांबळे जेजू मुखार रावन ताचें आराधन करचें मागणें. भगेवन घंटो आराधन. ह्या वेळार आमी आमचे गमान सगळे हांगासर आसा जाय. खंय खंय काले चिंतचे न्ही, जेवचे न्ही आनी बसोन खंयची मती चिन्ह आठोवची, कित्याक जेजू आमचे मदें आसा आनी ती खात्री आमकां आसा जाय. जिजस इज विथ अस. जेजू मुखार आसतना आमी कशें बसा जाय, कशें चला जाय म्हण हांवें तुमकां सांगा जाय म्हणा. तुमी पर हांगासर आसले व्हडा एडल्ट्स भुरग्यां जाल्यार सांगाचें पडटा हात जोडा रे, तकली बगाय रे, सोमा बसा रे म्हणून घडी दारायचें पडटा भुरग्यांक न्ही. ती एक घडी सोमा बसनात. तुमकां सांगाचें म्हणना. तुमी पुराय एडल्ट्स तुमकां कळीत आसा. तुमी भुरग्यांक शिकय जाय ह्या सग्रामेंता मुखार भक्तीपणान बसचें. कित्याक जेजू हांगासर हजर आसा. जेजू हांगासर हजर आसा. तो वेळा कण्णूर दिसलो जेजूय तोच. आनी खंयसर अजापांकन जेजून आपूण आसा म्हूण सांगलो जेजू तोच जेजू हांगासर आसा. कितले जाणां तुमी वेळा कण्णूर जेजूचे एवकरिस्तान आसले रुपणे पळोवंक गेल्ल्यात? कोणी गेल्ले आहात गँगा? येस, सुमार जाणां तुमी गेल्यात. जेजून अजापकन दाखयला हांव आसा दादू. तुमच्या मिसात तुमी इगर्जेक येता आसतना तुमचो याजाक मिसाचें बलिदान भेटयतना हांव थंयसर हजर जाता. हांगासर हांवें रुपणें दाखयलां बरो. हे रुपणें तुमच्या अंतस्करणांत हांव कसयतां आनी थंयसर वचून आयल्यार मात पावना. आमचो भवार्थ आमची भक्त एवकरिस्ता थंय सडा जाय. मिसाच्या बलिदानांत हांव कशें भाग घेतां, म्हज्या भुरग्यांक कशें शिकयतां, आराधना वेळार हांव कशें इगर्जेन बसतां, हें सगळें गरजेचें भाव भयणीनो. देखून पवित्र एवकरिस्ताच्या आराधनाचें मागणें तें श्रेश्ठ मागणें जावन आसा. आनी उत्तीम मागणें जावन आसा मिसाचें बलिदान. एक मिसाचें बलिदान जर तर तूं भक्तीपणी भेटयशी तुजी कितलीय हजारो मागण्यांक तें सरी करूंक जायना. कित्याक मिसाचें बलिदान जेजू खूद हजर जाता. जेजू ह्या जाकाच्या रुपार हांगासर येवन ह्या जाकाच्या स्थानार रावन याजाक जेजूच्या स्थानार रावन तें मिसाचें बलिदान भेटयता. मिसाच्या बलिदानान आमी कितले भक्तीपणी भाग घेता तितले आमकां आत्मीक घटाय मेळटा. देखून अशें विविध तरांची मागणी आसा. त्या मागण्यान आमी बरें भाग घेतल्यार आमचें जिवीत मागण्याचें जिवीत जाता. केदाळ आमी स्तुती करता, केदाळ आमी आराधना करता, आमचे बांदपास सगळे तुटोवन पडटात. धर्मदुताची कृत्यां 16 अध्याय पावल आनी सिलासाक बंदेन घाल्लें. आमकां बंदेन घालून म्हणून रडोवन बसोनात. ते सोडल्या ताळ्यान उरल्यांक पुरा अर्गांव ओगळाप स्तुती केली, ताणें अर्गांव स्तुती केली. काल कितें जालें, तांच्यो सांखळी तुटोवन पडल्यो, तांकां सुटका मेळ्ळी. देखून आमचे दिसपट्टे मागणे इतले बळिश्ट जाय की आमच्योय सांखळी तुटोवन पडा जाय. आमच्या जिणयेंत आसले सर बांदपास पयस वचा जाय. देखून केवळ हांगासर ह्या नोवेनाक येवन ह्या हेरे कडेन पुणसाळा वचून नवण्या वचून मागणें केल्यार पावना. आमचें घर एक मागण्याचें गरज जाय. आमचें घरच एक मागण्याची गरज जाय. म्हणटात न्ही, निन्न देहवे देवालय, निन्न मनेये मंत्रालय म्हणून.
आमचे घर एक देवाची स्तुती करचे, देवाचें घर जाय भाव भयणो. देखून आज ह्या आराधनाच्या वेळार आमकां मेळिल्लो उजवाड मागण्या जिविता विशयान आमच्या जिणयेन जियोव देवाचो आदार आमी मागया. येगडीभर तुमचे हात तुमच्या हद्याचेर धरा. आयच्या मागण्याचो दुसरो भाग आमच्या पातकांचे बोक्साणे मागचे. येदोळ आमी स्तुती केली. हांगासर हजर आसली सबार जाणां तुमी थंयसर कुमसार जातात आमी पळयले. सबार जाणां तुमी कुमसार जावं ना जावंक पुरो, पूण आमी सगळेंच पातकी म्हणून वळखल्या वेळार आमचो जेजू आमकां बक्षिता. देखून दोळे दंपा आनी खंयच्या पुरा गणितांनी तुमी देवाक दुखयलां. तुमचे मागण्याचें जिवीत कशें आसा? घरांत तुमी मागणें करतात? ह्या मागण्या सांगातायेर पुरा कामां करतात? तुमच्या भुरग्यांक तुमी मागणें करूंक शिकयतात? सोम्याचे बोक्साने आमी मागया. आमी हर एकलो पातकी सोम्यान सांगलां मत्तेवाच्या एवंजेला 9व्या अध्याय 9व्या वाक्यान तो म्हणटा हांव आयलां आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही पातक्यांक. जिजस लव्स अस एज वी आर. आमी कशें आसा तशें आमचो जेजू मोग करता. देखून जेजू कडेन सांगया सोम्या म्हाका बक्षी. म्हजी काकूळट कर. तुमची जबाब जावं दी सोम्या म्हाका बक्षी. सोम्या म्हाका बक्षी. मागण्यांत आमी आळसाय दाखयल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी. जायते पटे दिसपट्टे मागणे हांवें कळयल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी. म्हज्या भुरग्यांक मागण्याचें म्हत्व शिकोवंक एक आवय बापूय जावन हांवें चलवल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी. मागण्या वेळार इतर कामां हांवें केल्ले खातीर म्हाका बक्षी. तुजें उतार वाचून नियाळीन येतले खातीर जायते पटी मागण्याच्या जिवितान आळसाय दाखयल्ल्या खातीर हांगासर ही गरजेक येवन आराधनाच्या वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्तीपणी भाग घेनातले खातीर म्हजे मागणे म्हज्या जिणयेंत व्हरून हांवें जियेनातले खातीर मागण्याच्या जिवितांत हांवें फाटीं आयिल्ले खातीर म्हजे इतल्याक मागणें करूंक हांवें उपगोण दाखयल्ल्या खातीर जायते पटी मागणें करतल्या विशयान हांवें तमाशे केल्ल्या खातीर जायते पटी मागण्याक येता आसतना आशिल्ल्यो अडकळ्यो पयस करून मागण्या घेवंक फाटीं केल्ल्या खातीर जायते पटी कारण नासतना आयताराचे मीस कळिल्ल्या खातीर मिसाच्या बलिदानाचें म्हत्व समजोवंक हांवें फाटीं केल्ल्या खातीर म्हजें जिवीत थोडे पटी जेजूक मेसोवचे बरें चलच्या बदलाक मनशांक मेसोवचे बरें चलिल्ल्या खातीर मागण्याक येता आसतना म्हजें नितळंतच करून हांवें भ्रश्ट करून आयिल्ल्या खातीर जायते पटी म्हज्या मेळ्या वोंटांनी तुजी स्तुती हांवें केल्ल्या खातीर म्हज्या कुडींत तुजो पवित्र आत्मा वस्ती करता म्हणल्यार विसरून म्हज्या कुडी विरोधी हांवें पाताक केल्ले खातीर म्हज्या मतींत कोटीन चिंतना आटयल्ले खातीर म्हज्या कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण आसा करूंक चलवल्ले खातीर जायते फाटी मागणे करनासतना ते न्हिदिल्ले खातीर तुजे उतार वासीन येतले खातीर तुज्या उतरा प्रमाणे जियोवंक हांवें फाटीं केल्ले खातीर तुमचे इतल्याक तुमी कलेंबरा पाताक केलां तें तुमकां कळीत आसा, म्हाका गुंतून. म्हजे बाताक म्हज्या दोळ्या मुखार आसा, तुमचे बाताक तुमच्या दोळ्या मुखार आसा. दावीद रायान म्हणले बरी, म्हजे पाताक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. तुज्या दोळ्या मुखार वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो भगवंतत्व म्हजे तोंड खाण व्हरनाका. हिसोफान म्हाका धुवन शुद्ध कर आनी हांव नितळ जातलो. तूं म्हाका हिमाप्रासड हांव धोव जातलो म्हणून 50 किर्तना देवा लागीं ताणें 8 दोर्स मागले. ताचे कुडी विरोध ताणें पाता केल्ल्या वेळार आमची कूड ते देवाचें मंदीर. कोरिंथीकांक बरयलें पयलें पत्र 3 अध्याय 16 वाक्य. देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे ती वस्ती करता म्हूण तुमी जाणात. तुमच्या कुडींत देव वस्ती करता. तो देव तुमच्या घरांत आसा. आमी जायते फाटी सुकोवन पडटा. आमकां बक्षी म्हणून मागया आनी एक बोक्साण्याचें गीत आमी गावया. ह्या बोक्साण्याच्या गिताद्वारे आमच्या पातकांचे बोक्साने मागोवन सोम्या सांगाता रावंक योग्य जायचें ताचे कृपा आमी मागया. सर आमी पातकी जावन आसा. कोणूच भगवंत ना. सान पावल म्हणटा रोमाकारांक बरयलें 32 अध्याय 23 वाक्य. हर एकलो मनीस देवाच्या काकुळतींतल्यान पयस गेला. ऑल ऑफ अस आर फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड.
पूण देव ताचे दयेन आमकां बक्षिता. सांपावले दवडलो मनीस थंय म्हणटालो म्हज्या आंगांत एक कांटो म्हाका तोपल्ले बरी भोगता. म्हणजे सैमीक वटणेचो कांटो, पातकाक वटचो कांटो आनी एकल्याच्या कुडींत आसा. सोम्यान तो कांटो काडूंक ना. बघा देवान ताका कुरपा दिली, सोम्यान ताका कुरपा दिली. आमी तितलें म्हळ्यार सोम्या तुजी कुरपा म्हाका जाय, तुजी कुरपा आसल्यार हांव पाताक करूंक शकना जेजू. पळय मरये तें कुरपा बरोवन ओमता जाली. बडो येवन तिका म्हणालो ना मान मरये कुरपेन भरलेले हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस. दॅट्स वाय शी कूड नॉट कमीट सीन. कुरपा आसल्या वेळार पाताक ना. केदळा कुरपावणी जाता पाताक भितर येता. त्या कुरपेन आमी बरी आहा. ह्या वेळार ही कुरपा तुमचे थंय वळोवन आसा. ह्या पवित्र eucharisतांत जेजू ताची कुरपा तुमकां दिवन आसा. घेया ती कुरपा. तुमचे पाताक देवा मुखार वळखून घेया. आनी सोम्यालाचे बक्षाने मागोवन गावया गीत. पाण संको 138 138. काकुतक आमची आबा बापा, काकुतक आमची, काकुतक आमची आबा बापा, काकुतक आमची, काकुतक आमची आबा बापा, काकुतक आमची, काकुतक आमची आबा बापा, काकुतक आमची. पाप आदारले तुका दुखयले, मंदामेन तुझे ते मोडून तुका वेसाणले. पाप आदारले तुका दुखयले, मंदामेन तुझे ते मोडून तुका वेसाणले. काकुतक आमची आबा बापा, काकुतक आमची, काकुतक आमची आबा बापा, काकुतक आमची, काकुतक आमची सोम्याची सूं, काकुतक आमची, काकुतक आमची सोम्याची सूं, काकुतक आमची. पाप आदारले तुका कुरसायले, दैवीक मोगाक तुका सांडून जिवीत विबाडले. पाप आदारले तुका कुरसायले, दैवीक मोगाक तुका सांडून जिवीत विबाडले. काकुतक आमची सोम्याची सूं, काकुतक आमची, काकुतक आमची सोम्याची सूं, काकुतक आमची, काकुतक आमची पवित्रात्म्या, काकुतक आमची, काकुतक आमची पवित्रात्म्या, काकुतक आमची. तुका नेगारले तुका दुखयले, दैवीक देण्या दाताराक तुका हांवें पयस केले.
तुका नेगरले तुका दुखयले दैविकतेन्या दाताराक तुका आमी पयस केले काकुत्क आमची पवित्रत्म्या काकुत्क आमची काकुत्क आमची पवित्रत्म्या काकुत्क आमची Abba Baba काकुत्क आमची Abba Baba काकुत्क आमची काकुत्क आमची Abba Baba काकुत्क आमची काकुत्क आमची सोम्या जेसू काकुत्क आमची काकुत्क आमची सोम्या जेसू काकुत्क आमची. ह्या आराधनाच्या वेळार एक देवाचें उतार आमी आयकुया आनी तसो बोटवो नियाळ आमी करया. लुकान बरयली सुवार्ता अध्याय 19 वाक्य 28 to 38 पर्यंत. इतले सांगून जातच जेरुसलेमाक चडचे वाटेन जेजू फुडें सरलो. ऑलिवेत म्हणटात त्या दोंगरा मळ्या आसलेल्या बेतागे आनी बेतानियाक लागीं पावतना ताणें आपल्या 2 शिसांक धाडले अशें सांगून तुमचे समकार आसा ते हळ्ळेक वसा थंय तुमी भितर सरतनाच तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक अडबसर गाडो जाचेर कोणीय येदोळू पर्यंत बसलोलो ना. ताका सोडया आनी हांगा हाडा. ताका कित्याक सोडयतात म्हणून कोणी कांय तुमकां सवाल करीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून ताका सांगा आनी तो तुमकां व्हरूंक सोडटलो. धाडिल्ले ते सीस गेले आनी जेजून सांगलेले बरेंच ते तांकां मेळ्ळें. गाडवाक सोडयतना ताच्या वारेसदारांनी ताका तुमी सोडयतात कित्याक म्हणून तांचे लागीं विचारलें. सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून तांणी जाप दिली. अशें गाडवाक ते जेजू सरचेन हाडून आयले. उपरांत आपले दगले तांणी त्या गाडवाचेर घाले आनी जेजूक ताचेर बसयलो. तो फुडें वेताना तांणी आपली वस्तुरां मार्गार हांतुळ्ळीं. ऑलिवे दोंगराचे देवणेर शहराच्या समकार आसतना ताच्या शिसांचो सगळो जोमो ताणें देखिल्ल्या सर विचित्र कार्यां पासत व्हडल्या ताळ्यान देवाक वंदून म्हणालो सदैव जावं सर्वेस्पराचे नांवी येता तो राय. शांती सर्गी आनी महिमा अत्युन्नती. जम्या मदें आसलेल्या फरिजेवां भितरल्या थोड्यांनी तांचे लागीं म्हळें मेस्त्री तुज्या शिसाचें तोंड दांपय. जेजून तांकां जाप दिली हांव तुमकां सांगतां हे वगे रावती जाल्यार हे फातर बोब घालतले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. आमी वाचुल्लो वांजेल सादारण केदाळा आयकुचो. केदाळा वाचचो तो कोण सांगता म्हाका? आमी सकट कातोलिकांनी आमकां इल्लें म्हणून समजोनी आसा जंय. आं पाम संडे व्हेरी गूड. रामाच्या आयतारा जेजून जेरुसलेमाचो दबाजीक प्रवेश केल्ल्याचो उडास काडून हो वांजेल आमी वाचता आयकता. कित्याक आज वाचलो गी म्हळ्यार येवच्या आयतारा कोणाचें फेस्त? जेजू क्रिस्त रायाचें फेस्त आनी चालत्या वर्साचो निमाणो आयतार आनी हें वर्स लिटुर्जीक वर्स लिटर्जिकल इयर एंड्स
आनी नवे वरास लितुर्जीक वरास प्रारंभ जाता. सालते वरास म्हळ्यार कॅलेंडर वरास न्ही, कॅलेंडर वरास जानेवारी सुरू जावचें, पूण लितुर्जीक काळ म्हूण आसात ते तुमकां कळीत आसा म्हणून हांव पात येता. लितुर्जीक काळ म्हळ्यार सादो काळ आसा, ऑर्डिनरी टायम ऑफ द लिटर्जिकल इयर म्हणटात. तो इस्टर जाल्या उपरांत प्रारंभ जाल्लो, आतां परवां क्रिस्त्राच्या फेस्ता दिसा संपता. ताच्या उपरांत ताच्या वयलो आयतार खंयचो आयतार? आद्वेंताचो पयलो आयतार. नवें लितुर्जीक वरास प्रारंभ जाता आद्वेंत काळा द्वारी. थंयसर 4 आद्वेंताचे आयतार आसात. मागीर कसलें फेस्त येता? क्रिस्मस फेस्त येता. ताच्या उपरांत एक 2 इल्लेशे वेळ क्रिस्मस काळ, परत्यान एक थोडो साद्या काळाचे थोडे आयतार येतात. मागीर करेज म्हूण सुरू जाता, प्राजीत काळ सुरू जाता 40 days. उपरांत 40 days 50 days इस्टर काळ, पास्काचो काळ. ताच्या उपरांत परत्यान सादो काळ. हें आमकां कळीत आसा. इल्ली मायेत आमकां कथोलीक पवित्र सभेच्या लितुर्जी विशयान कळीत जाय. सादो काळ, आद्वेंत काळ, क्रिस्मस काळ, प्राजीत काळ, पास्काचो काळ. हे 5 काळांनी आमची लितुर्जी कथोलीक पवित्र सभेन आमकां ती दिल्या. आतां येवचो आयतार क्रिस्त रायाचें फेस्त. क्रिस्त सगळ्या संवसाराचो राय. ह्या रायाक आमी राय म्हूण आपोवन येत आसली, कसलींच लक्षणां ताचे थंय नात. तुमचे क्रुसिफिक्स इमाज पळया. ही क्रुसिफिक्स इमाज इल्ली तिका विद्रूप दिसता मात न्ही गे. जेजू आमकां पळयता आसतना इल्लेशें बेन दिसता, पूण एका रितीन विद्रुपूच जाल्लो तो खुर्सार. राय म्हणटा आसतना आमच्या मती घेवचें माथ्यार व्हडलो कुरोव, कुडीर जळजळीत, जिगीबिगी जावची, मुस्तायकी, पाठार बसून अधिकार राज करतलो. ताका व्हडलें शिवासन आसता न्ही गे. बरे पटी म्हळ्यार व्हडलें राज शिवासनान दवरतात आनी स्टेजीर पुरा बसोंक. पळयला तुमी व्हडलें तशें व्हडलें शिवासन. तशें कांय जेजू थंय ताका रावळेर आसता रायाक न्ही गे. आतां फॉरेन गांवांत तुमी गेल्यार किंग रूल थंय हें ना, डेमोक्रेसी ना. एकाक एक एकलो राय. गल्फ राष्ट्रांनी न्ही गे. हांगा गल्फांत जाल्यार तुमी आसूं बरो किंगडम राय तांचे. तांकां पयलें आसले कोण हेणे तुंडू राय आसले म्हणटात पयले न्ही गे. आतां ना ते. आतां आमी डेमोक्रेटीक देशांत आसा. जेजू नेसला व्हरतो कुरोव, ताची मुस्तायकी परजळटा. देवदूत ताका सर्गार्थावन आराधन करतात. ताची नीज सोबाय ताच्या रुपांतरा वेळार परजळ्ळी. रुपांतराचें गणीत माथ्या वसवंजल 17व्या अध्यायान आसा. ह्या रायाक तसो वैभव मानून आमी नावाडी जाय. पळया थंयसर ताबोर पर्वताचेर जेजू नीज राय म्हूण थंयसर केळ्ळें. जेजू कश्ट मरण सोंसच्या पयलें ताका तें कश्ट मरण सोंसूंक प्रेरण दिवचे खातीर देवा बापान ताका उपरांत मेळचो वैभव, रायाक मेळचो वैभव पयलेंच ताका दाखयलो. माथ्या वसवंजल 17वो अध्याय थंयसर आमी पळयता जेजूच्या रुपांतरपणाचें गणीत. जेजू ताबोर पर्वताचेर वता, ताच्या खास शिसांक घेवन थंयसर ताचें आंग वसून इतलें जळजळीत जाता की थंयसर बरयलां संवसाराच्या खंयच्याच दोणकाराक तशें करूंक आसात. आनी थंयसर 2 जाण सर्गार्थान देंवन ताचे लागीं उलयतात. कोण ते? मोइजे आनी एलिया. म्हळ्यार सर्गींचो वैभव, देवाच्या पुताचो सर्गा संवसाराच्या रायाचो वैभव थंयसर एक पटी सिसांनी पळयल्लो. मागीर तांकां पळोवंकूच मेळ्ळो ना. मागीर फकत पळोवंक मेळ्ळें जेजूचें विद्रूप जाल्लें तें रुपणें. जेजून कुरीस वोवचें, ताच्या माथ्यार कांटेचो मुकुट, ताच्या आंगार पुरा रगत. आनी इसाया प्रवादी म्हणटा मनशाचें रूप ताचें तें नातिल्लें. तो विद्रूप जाल्लो. आनी ह्या विद्रूप जेजूचें मुखामळ वेरुणका श्री पुजता खुर्सा वाटे वेळार. आनी असल्याक आमी राय म्हणून स्विकार करचें कशें? विपर्यास जावन आसा, एक मिस्तेर जावन आसा. थंयसर जेजूची तणकी करता आसतना पिलातान विचारलें, तुजो देवाचो राय? म्हळ्यार पिलाताक वो राय कसो म्हूण कळोवना. जेजू म्हणालो, तूं सांगताय तशें हांव राय, पूण म्हजें राज देवाचें उतार गुत्तार आमकां. म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज हांगाचें जाल्लें जाल्यार म्हाका फौज आसती, सैनीक आसते, व्हडले सैन आसते, ते म्हजे खातीर झुजते आसले. म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही. ह्या संवसाराच्या राया बरी हांव राय न्ही. आज पळय केदे केदे व्हडले राय पुरा गेल्यात. नेपोलियन राय, अलेक्झांडर द ग्रेट राय आनी व्हडले व्हडले राय आसले.
ताची नांवांत नात, पूण खुर्सार उमकळिल्ल्या रायाचें नांव सगळ्या संवसाराचेर आसा. तर खंयचें राज बाळवालां, हें राज बाळवालां, हें राज तें मोगाचें राज, हें राज तें बोक्सानाचें राज, हें राज तें शांतीचें राज, हें राज जेजू स्थापीत करूंक आयिल्लो. देखून हे जेजू क्रिस्त राया, तुज्या राजाक आमी सरपडून तुका नमस्कार करता, तुका आराधन करता, तुका वंदन करता. जेजू अधिकाराक बोलिल्लो राय न्ही. आमी पळयता जुआंवच्या वांजेलांत जेजून ते 5 उंड्याचें आनी 2 माश्टाचें अजाप केल्ल्या वेळार ताका राय करूंक वणवून गेले, पूण जेजू तांचे तावन सुकोवन गेलो. ही नेवर वॉन्टेड एनी द वर्ल्डली वैभव ताका नातलो, संवसाराचो वैभव तो आशेव गुंतूना. तो आशिल्लो फकत ताचे शांतीचें राज स्थापन करूंक. मार्कोस एवांजेल 1 अध्याय 15वें वाक्य. जेजू पयले पटी राजा विशयान उलयता. तो म्हणटा, पाताक रडा, जिनी बदला, सांगा देवाचे उतार तुमकां कळीत आसा जे. पाताक रडा, जिनी बदला, देवाचे राज स्वीकार करा. रिपेंट अँड बिलीव इन द गॉस्पल अँड एक्सेप्ट द किंगडम ऑफ गॉड. कितें जावन आसा भावां भयणीनो हें राज? हें राज सताचें, हें राज नितीचें, हें राज सवस्थकायेचें, हें राज समाधानाचें, हें राज बोगसणाचें. हें जावन आसा ह्या राजाचें लक्षणां. देखून जेजू राय म्हणटा आसतना आमी एक्सपेक्ट करूंक जायना जेजूक व्हडलें सिंहासन जाय जंय आसलें, ताका व्हडलें किंगडम राज्य जाय जंय आसलें. तो सगळ्या संवसाराचो राय, सगळ्या संवसाराचो राय ताचे राज आसान एक कडेन स्थापूंक जायना. तो सर्गार आसा, ह्या संवसारी मनशाच्या काळजांत तो जियेता. ह्या राजा विशयान जेजून मस्तू शिकोवन दिल्या वांजेलांत. प्रत्येक जण मातेवाच्या वांजेलांत तो वांजेलच देवाच्या राजाचो वांजेल. 13 तुमचे लागीं कोणे लागीं वांजेल हाडला लागीं तुमी? कितल्या जाणांनी वांजेल हाडून आयल्यात? हात वयर गेला पण एकल्यान हाडला, 2 जाणांनी हाडला, 3. कितल्या जाणांनी तुमची मोबायल हाडून आयल्यात? हात वयर गेला. पुरा जाणांनी गे. आतां मोबायलाचेर वांजेल आसा पण ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. पळया मिसा घेता आसतना एक बायबल काडून घेवचें, वांजेल काडून घेवचें, पदराप तेंचो रेफरन्स करतना तें पळोवचें. ती आमकां कॅथोलिकांक ती संवय बारी उणी. उरिल्ल्या प्रोटेस्टंटांक, उरिल्ल्या पंगडाचें तांच्या हातांत आसचें एकच हातेर बायबल, आमच्या हातांत आसचें दुसरें. तांकां सांगलें न्ही धडूस. बाबा मेरिनो माथेवाचो वांजेल 13 अध्याय, मॅथ्यू चॅप्टर 13. थंयसर राजाच्यो ओपारी आसा. ताचें हेडिंग पळयात तुमी, राजाच्यो ओपारी, द पॅरेबल्स ऑफ दी किंगडम. पयली ओपार खंयची माथेवाच्या वांजेलांत 13व्या अध्यायाची? ओंपियाची ओपार. जेजू देवाचे राज अशें सांगता की एक ओंपी ओंपूंक गेलो. ओंपताना थोडे बी मेरेर पडले, थोडे बी कांट्या जटकुटा मध्ये पडले, थोडे बी कडपी सुवातेर पडले, थोडे बी बरे सुवातेर पडले. हांगासर तसल्यो मस्त सुवाती म्हाका दिसतात. थोडी कडपी सुवात आसूंक बरो, थोडी कांट्या जटकुटाची सुवात आसूंक बरो, थोडी मेर आसूंक बरो, थोडी बरी इटाळ सुवात आसूंक बरो. जेजून सांगिल्लें हर एकल्याक आजून लागू जाता. देवाचें उतार आयकत आसतना थोडे पडे शर्मा सुरू केलो म्हणटा आसतना आमी कालें करता म्हणून आमकां सगळ्यांक उत्ता. देवाचे उतार कोण चीत दिवन आयकता त्या प्रमाणे करता. माथेवाच्या वाद्यान 7व्या अध्यायान जेजू सांगता, तो खडपार घर बांदलेल्या बुदवोन मनशा बरी. पावस वतलो, आवड चडले, जड बरें वाडले, त्या घराक मारले, ते घर कसलोन पडोवंक ना. देखून देवाचे उतार एक आमकां जाय जे मागणें, दुसरें जाय जंय देवाच्या उतराची समजणी आनी जाणवाय, तिसरें जाय जंय पवित्र येवकरिस्त. आमच्या कॅथोलिकाचें दायज तें. देखून दिसपट्टे मागणें करा, देवाचे उतार वचा आनी इगर्जेक मिसाक येया. बाबा भयण आमी बरे कॅथोलीक क्रिस्तांव जाता. तशेंच आमकां कॅथोलीक पवित्र सभेची दोतोनी आसा. हांवें सांगलें बरें पयलें मागणी म्हणची तेय जाय जे आमकां कॅथोलीक पवित्र सभेची समजून आमकां जाय जे भुरग्यांक मदीं जाय. दुसरी वपार जावन आसा थंयसर बऱ्या सुवातेचेर पडलेलें बी म्हळ्यार जो कोण उतार आयकोन त्या प्रमाणे करता ताका थंयसर सरी केलां. दुसरी वपार जावन आसा
थंयसर कोण सांगता म्हाका नेराची वपार म्हळ्यार शेतांत बरें बी धन्यान वंपलें दुस्मान येवन नेर वंपून गेलो. मस्त अर्थ आसा ह्या वपारीनी. आमच्याय समाजीन तशेंच बरेंय आसा खोटेंय आसा. पोवराडी म्हणटात आमी तो नेर उमटून काडूंगी. तो धनी म्हणटा नाका, नेर उमटीत आसतना तुमी गोवी उमटिशात. आतां आमच्या समाजींत बरे मनीस यात खोटे मनीस यात न्ही सांगात ते वाटतात. थोडे फाटी खोटे मनीस मिसाक येनातले मागण्या करनातले पाडजी येतले बरे आनंद आसात. पाड जातात म्हणून आमी सांगचे न्ही. पण आमी थोडे फाटी म्हणचे आसा हांव मिसाक येता मागण्या तो खंयचे वसा तो पळय सायबा. पूण देव दोरी लांब सोडटा एक दीस येवन दोन धरता. आमी चिंतून नजो आमी मागण्या केल्ल्याच्या जिवितांत आमकां चड कश्ट मागण्या करिनातलो तो बिंदाज आसा ना. आमचे मागण्या आमी केल्ल्या वेळार थोडे फाटी कश्ट आसात. आमचो भावार्थ पारखुवचे खातीर आमचो भावार्थ उज्यांत घालून देव पारखिता. देखून आमच्याय कुटुंबांत आमच्याय जिणेंत कितें नेर आसा जाल्यार देवाच्या राजा विरोध आसचें कितें आसा जाल्यार तें पाळा समेत तुमी हुमटून काडी जाय. आनी देवाचें राज मात्र थंयसर तुमी सोडी जाय. तिसरी वपार जावन आसा सासवाच्या बियाची वपार. सासवाचें बी गुत्ता न्ही तुमकां घरांत स्त्रियांक गुत्ता न्ही सासांव घालतात न्ही तुमी कोण घालतना आनी सासांव उपेग करतात. एक सासांव सकयल पडलें जाल्यार तुमी विणता ते कोण न्ही विचिना. पियाव पडलो जाल्यार विणतात. नाल्ल पडलो जाल्यार विणतात. व्हडले न्ही ताचा कितें सांगता जेजू सासांव म्हळ्यार कनिश्ट तें धरणीत पडटस तें जड जावन किल्ल जाता आनी तें व्हडलें जाता आनी आकाशाची सुकणी येवन ताचेर गोटेर बांदतात. देवाचें राज म्हळ्यार तशेंच. तुमी पळय एक मोगाचें उतार घरांत उलया गी संबंद रुता जातात. रागाचे उतार उलया गी संबंद पाठ जातात. देखून ल्हान ल्हान विधानांनी आज सुरू केल्लें बरें काम तें आज व्हडलें रूख जावन देवाचें राज जालां. आतां ही फिरगस एका टायमार स्थापीत करतना कितें आसली आदी बरो हांगासर सोलोवन येतले न्ही हांगासर माटोव घालतले. आज कितलें डेवलप जालां. कितलो लोक हांगासर येता. कितले अभिवृद्धी जाल्या. कितले संस्थे आज आमी पळयता. सुरू करतना कोण आसले ते कांय दोगा तेगा जाणांनी सुरू केल्लें आज कितलें व्हडलें जावन विस्तारलां. मदर तेरेजान काले 5 रुपयांनी सुरू केल्लें काम. हांव ह्या कॉन्व्हेंटांत कितें जावंक अपेक्षिता म्हळ्यार बागलाच्या उंबरार आसचें मॅट जावंक अपेक्षिता म्हणटाली ती. पळय तिची ह्युमिलिटी. देखून आमी हर एक पटी घरांत ल्हान ल्हान विशयांचेर घमंड दी जाय. त्या ल्हान विशयांचेर झगडें करचें न्ही. रागार रावचें न्ही. थंयसर मोगाचें बियां भिवंपी जाय. ताज्या उपरांतली वपार खमीरेची वपार. खमीर म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक गुत्ता न्ही स्त्रियांक चड गुत्ता खमीरे विशयान. पीठ पुगाचें जाल्यार इल्ली खमीर घाली जाय न्ही. पीठ म्हणी पुगल्यार म्हणे थोडे आमी घरांत पुगोवन बसता न्ही आमी तें बारी व्हडलें. ती खमीर काडी जाय. रागाची खमीर मस्त्राची खमीर हग्याची खमीर तें फुगोवन बसलें थोडे वर्सां कडल्यान फुगा सणंत आसता. कांय ल्हानशे इल्ले उतार उलयल्ले उलोवंकूच उलयनात. पर एकली म्हाका श्री मेळ्ळी. हांवें विचारलें काजार दसर तें जावना कशें फादर एक वर्स तर आमी उलयना फादर काल जालें ठाणे म्हाका उतार म्हणलें फादर तें म्हाका आजून अय्या म्हज्या देवा एका उतरा खातीर तूं रागार रावला गी. पयली गजाल पळय ती पुगासन आसूं नजो मोगाची पुगासन आसा जाय. मोग म्हणलो आमच्या काळजांत बरो नोमता जाय. ते जाल्यार घरांत देवाचें राज दिश्टी पडटा. भोव म्हयनो सडीत ह्या विशयाचो विभार दिवंक वचना. ताच्या उपरांत पूर्ण दवरल्या दिरव्याची वपार जेजू म्हणटा. पूर्ण दवरलें दिरवे मुखार आनी तें ताचें शेत करून घेता. तशें केदाळा पळय देवाचें राज आमच्या घरांत आसा तें मोला पूर्ण दवरल्या दिरव्या बरी. तें दिरवें आसल्यार आमकां व्हडलें कांय दुसरें कांय जाय म्हणून ना न्ही. घरांत थोडे फावटी आमी वस्तू खातीर कितलीं झगडें करता आनी एकल्या घरांत ती वस्तू आसल्यार ती वस्तू म्हज्या घरा जायचीच म्हणून घराक झगडें करतात. वस्तूनी आमकां समाधान ना बाबा मिन्नो. दोळ्यांक दिसचे वस्तू पुरान नाश जातात म्हणटा सांत पावल. दोळ्यांक दिसनातले ते सर्गीची दिरवी मात देवाचें राज मात्र बाळटा. मागीर मोतयाची वपार. मोती गुत्ता न्ही मुत्तू म्हणटात.
मोतयाची वपार जेजू सांगता देवाचे राज म्हळ्यार मोलादीक मोतयाक सरी करयेत. आमच्या घरांत आमी देवाच्या राजाक कितलें स्थान दिता, भांगाराक आनी आस्तीक कितलें स्थान दिता आमकां गुत्ता न्ही गे. आतां तुमचे लगेच तुमचे भांगार खंय आसा म्हळ्यार तुमी भांगार म्हळ्यार थोडीं जाणां गोवाक घोव बायले की भांगार म्हणटा, तें बारी बरें. तुमचे भांगार खंय आसा तुमकां गुत्ता. पूण देवाचे राज तुमच्या घरांत आसाय ते आमी येवन पळयचे. तुमच्या घरांनी घरांत मोगाचें वातावरण आसाय, सकट घोव बायल भुरगीं बरा मोगान जी येता ते बोगसाने आसाय तुमच्या कुटुंबांत, राजी संधान आसाय, राग जाता राग काडून बसतात गी. भावा भयणो, ही सकट देवाच्या राजाची लक्षणां दोळ्यांक दिसनात. देखून सांत पावल कोरिंथीकांक बरयल्लें 2 पद 14 वाक्यान सांगता, दोळ्यांक दिसच्या वस्तूंचे चडीत घमंड दवरून जियेवचें न्हय. त्यो वस्तू तात्कालीक, त्यो वस्तू नश्वर. दोळ्यांक दिसनातली सर्गींची मावल्यां मोग, संतोष, समाधान, बोगसाणें, काकुळट, दया ही आमच्या काळजान आमी दवरची जाय. ती दिसनात आमकां. ते मियर शब्द न्ही, तांचेतल्याक तांकां अर्थ ना. मोग म्हळ्यार खाली मोगूच म्हळ्यार जायना. मोग असो मनीस असल्यार मातयेचर मोग आसा. देवाक मात्र तो शब्द लगतो जाता. देव म्हळ्यार मोग. सांजवाव म्हणटा ताच्या पयल्या पत्रांत 4 अध्यायान 2 पटी म्हणटा, गॉड इज लव. कॅन आय से आय एम लव? आय एम लव एंड हेट बोथ न्ही. आमचे ते मोगी आसा, रागी आसा, झगडीय आसा, मसोरी आसा, मानाभेद आसा, थंड आसात. ह्या संवसाराची राजाची लक्षणां आमचे थंय आसात. देव मात मोग. देखून मोगा खातीर आमी जियेजय, देवाच्या राजा खातीर आमी जिये. लास्ट वपार जाळाची वपार. ते जाळ दर्या घालता आसतना तातूंत तरातरांची मासली सांपडटा. आनी जेजू म्हणटा, बरी मासली राजकन बाटयांनी भरतात, नाकारी मासली काण ती काण उडयतात. अंती काळार तशेंच घडटलें. बऱ्यांक ससनाचें जिवीत मेळटलें, खोट्यांक ससनाची केस्त. स्पश्ट आसा देवाचें उतार. माते वसवंजल 25 अध्याय. निमाणी जडती कशी जातली? बरें केल्ल्यांक, पेल्याक कुमोग केल्ल्यांक, पेल्याची दुकां पुसल्ल्यांक, गरजेवंतांक पावल्ल्यांक सर्गीचें राज आसा. पुजावन दवरल्ल्यांक, मूठ सोडिनातल्यांक, पेल्याची दुकां पुशिनातल्यांक, तांचेतल्याक आसल्ल्यांक, मर्जेन जियेतल्यांक देवाचें राज ना. ग्रेस्त मनशाची लाजराची वपार. निमाण्यो 4 संगती आसात. गुत्ता की तुमकां? मोर्न, जडती, यमकोंड, सर्ग. मोर्न पळयला हांगासर कितले मोर्नां हाडून दवरल्यात. वास्तवीक आतां आमी एक दीस मरता, आमकांय हांगासर हाडटात म्हूण पुरतात. झडती आसा म्हणजे जेजून सांगलां येना. मातेवाच्या वांजेलान तुमची झडती कशी जाता? तुमी कितली मिसां भेटयल्यान, कितली आराधना केल्यान, कितली नोवेलां केल्यान, कितले सगळी व्हडली पदव्यो तुमी आपणायल्यात ना. कितलें तुमी पेल्याक दिलां? हाऊ मच यू हॅव गिवन टू द पुअर? कितले जाणांची दुकान तुमी पुसल्यात? कितले जाणांक तुमी मजत केल्या, कुमोग केल्या? म्हणजे ल्हानांतल्या ल्हान भावांक तुमी कितें केलां तें म्हाकाच तुमी केलां म्हणटा जेजू. देखून जिवमाना काळांत म्हज्या जिंदगीन कांय पेल्याक कुमोग करून मोरया. पेल्या खातीर जियेवया. सांत पावल म्हणटा, हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर, मोरता जाल्यार सोम्या खातीर. म्हाका जियेवचें म्हळ्यार क्रिस्त, मोरचें म्हळ्यार फायदो म्हणटा. कितल्या अपुरबायची उतरां. सांत पावलाची उतरां आमकां प्रेरण दितात भाव भयणो. देखून दिसपडटें देवाच्या हजरपणान जियेवया, देवाच्या राजान जियेवया. हें राज दोळ्यांक दिसचें बुरतें ना. दोळ्यांक दिसची राजा आसा त्या राजान फकत झगडे, मोसोर, अनित, अत्याचार, जुलूम हे पुराय ह्या संवसाराच्या राजाची लक्षणां. थोडे फावटी आमी तातूंत त्यात्त सागोरान उपयोन आसता. आमी त्यात्त खरेंटान उपयोन आसा भाव भयणो. थंयच्यान आमी पाटये जाय आनी जेजूचे राज स्विकार करी जाय. जेजू म्हज्या काळजाचो राय, जेजू म्हज्या कुटुंबाचो राय, जेजू म्हज्या वाड्याचो राय, जेजू म्हज्या फिरगस कुटुंबाचो राय जाय. ह्या राजान जियेल्यार म्हाका संतोष, समाधान. संवसाराच्या राजान जियेल्यार इल्लो वेळ समाधान आसा न्ही. तात्कालीक सुखाक लोबदोन गेल्लो मनीस थोडें सूख तो आपणायता, पूण एक दीस मागीर रडटा. हांवें सूख केली न्ही. मागीर पिडा शिडा येता आसतना मागीर परत्यान उडास येता देवाचो. देखून पयलेंत आमी देवाचें राज आमचें करून घेवया भाव. ताच्या परस मस्तू ओपारी आसात. मातेवाच्या वांजेलांत देवाच्या राजा सत्व वांजेल तो तालेंताची ओपार,
त्या साकरांची वपार मस्तू वपार्यात तुमी वासी येत्यो देवाचे उतरात देवाच्या राजा विशयांत जेजू थंयसर आमकां सविस्तार विभार दिता हो राय आमचे समोर आसा ह्या पवित्र युकरिस्तान एक घडीभर आमचे हात जोडया आनी आमचे सगळे जिवीत ताका समर्पीत करया सकट आमी दिमी मोडया बाबा भयणीनो ताचे मुखार आमी हजर आसा तो आमचो राय म्हूण मानून घेवया जर तर ह्या राजांतावन आमी पयस गेल्या आमचें तर राज आमच्या काळजांत आमी हाडलां ह्या संवसाराच्या राजांत आमी आसा तर थंयतान फाटी येवया आनी देवाच्या राजांत थीर जावया जेजू तूं म्हजो राय म्हणलें एक गीत आमी गावया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय अशी तुजी सोबाय पागाची म्हाका पावय परत्यार म्हणया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय कशी तुजी सोबाय बापाची म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय कशी वर्णूंक तुजी सोबाय बापाची म्हाका पावय हे शब्द नात हे कोरस आमी गायलो हे घडीभर परत हे जेजू म्हज्या घरा ये तुमचे दोनी हात तुमच्या हद्याचे तर आज जेजू घेवन तुमच्या घरात तुमी वचा ह्या भगेवन जाग्या पोंडतळाक तुमी आयल्यात कम लॉर्ड जीजस इन माय हाऊस ये जेजू तुजे राज म्हाका जाय जेजू जायते फाटी ह्या राजांतान हांव पयस गेलां जेजू म्हज्या घरान जेजू थोडे फाटी आमी म्हजे राज तुजे राज होगडायलां जेजू प्रे दॅट द लॉर्ड्स किंगडम मे कम इन टू युअर हाऊस आमचे बापा म्हणल्या मागण्यांत आमी म्हणटा आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज येव मरणाचे कंदार आसा जा नांव आसा एक राज जाका म्हणटा सर्गा राज त्या राजांत ना गोंदळ ना घुसपड ना थंय पिडा सश्टांक आमी जियेतले हांव ह्या राजांत आमी जियोंक प्रयत्न करया बाबा भयणीनो हे राज जेजू आज तुमकां एकल्याक दिता घेया म्हजे राज तुमच्या काळजांत तो येता उपरांत पवित्र कुंभाराच्या रुपार हांगासरी आल्तारी तो हजर आसा ताचे राज शांतीचें ताचे राज मोगाचें ताचे राज सवस्कायेचें ताचे राज बोगसण्याचें ताचे राज सोडदोड करून जियेवचें ताचे राज बोगसूचें ताचे राज सेवा करचें गाडवाचेर बसोवन तो जेरुसलेमा प्रवेश जालो तें गाडवान चिंतलें म्हणून हांव ओडलें म्हणून गाड हांव ओडलें न्ही थंय जेजू ओडलो सबार फावटी आमी चिंतूपर हांव ओडलो मनीस म्हजे की ओडलो म्हजे भितर आशिल्लो जेजू हे जेजू तुज्या राजांत हांव जियोंक अपेक्षिता तुजें राज म्हज्या काळजांत स्थापीत कर जेजू तें राज म्हाका जाय जेजू आज म्हज्या घरांत आसलें तें कसलेंय सैतानाचें राज आसल्यार जेजू तें मस्त उडय जेजू तूं ये जेजू तूं म्हज्या कुटुंबाचो राय जेजू म्हजे उपरांत म्हणा सोम्यान जेजू सकट म्हणा सोम्यान जेजू तूं म्हाका जाय तुजें राज म्हाका जाय तुजो मोग म्हाका जाय तुजें बोगसणें म्हाका जाय तुजी काकुळट म्हाका जाय तुजी दया म्हाका जाय ये जेजू म्हज्या घरा ये जेजू म्हज्या घरा राव जेजू म्हाका तूं जाय जेजू म्हजेर आशिर्वाद घाल जेजू म्हज्या भुरग्यां बाळांचेर म्हज्या सैऱ्या दैऱ्यांचेर म्हज्या क्रशेचेर म्हज्या बेळ्याचेर म्हज्या वेव्हाराचेर म्हज्या बिझनेसाचेर जेजू तुजे आशिर्वाद घाल सोम्यान जेजू तुजे राज म्हज्या काळजांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या सेसंबरांत म्हज्या वाड्यांत म्हज्या फिरगजेंत स्थापीत कर जेजू सोम्यान जेजू
सम्या जेजू या राजाची या राजाची लक्षणा मोगु संतोषु बोक्साने शांती काकुळतो दया सेवा भरपूर मापान म्हज्या कुटुंबांत आसोंदी जेजू सम्या जेजू आमकां समाधान आमकां संतोष दी सम्या जेजू ये जेजू आमच्या संगत राव जेजू आमकां तो जाय जेजू अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया सम्याचे आशीर्वाद घेऊन गायती जाऊया Itiaboda Sacramenta Sustang naman karuya Puvirata rupabota Novio Salvon vecha uskat vishya Abartace Ortepia Zase Bapa Tășis puta Ulasani stutiza Podvi maima săsta Ekas Tuca dogancia spirita Samasami navata आमेन प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुताच्या कष्टांचो मरणाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय या ताच्या भोव पवित्र मिस्टरांक आमची सगळी जीण मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen. मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्या उपकारा पाठून आयल्या उतर तुझे आयको आमची ओतू जीवन तुझ्या वांटो ससांची सोडू मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या केल्या उपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाळ बोमाबेनो या पुणतळान आमी आसा समेचे आराधन आमी केलें ताची स्तुती आमी केली ताचें बलिदान भेटोवंक आमी आमकां साहित्य करया ह्या बलिदाना वेळार मेळचें देवाचें उतार घेवया त्या उतराचो नियाळ करया जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार कर आत्मीक घटाय घेवन आमी आमच्या घरा समकोवया ह्या बलिदानान भोवते बरी भाग घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दुखदन देवा लागचे एकामेका लागचे बोक्सांनी मागोवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सत्पदार देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो
सगळ्या सरून सांगता मनांची तोंडतळान सरून वाईट धरून आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगे वचदान संकवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेस्पराद लागीं विनादे करात पण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची सर पातकां बगसून आमकां समेस्तांक ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सरकिंचारा सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्याचे सुप्रिया बापाच्या एका स्तोत्रा. सोमिया देवा, देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काटायांची तू बापाच्या उच्चात पोचला. आमची मागणी मानून घे. तुझ्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू Krista एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमीन, आमीन, आमीन. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवन लोरेस दुर्बळांच्या सेवेन विस्वासी रावून आनी रक्षकसेचे कश्ट मरण सोसून महिमेवोन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. मक्काबेवांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. लोकांन स्वधर्माचो त्याग करूंक बलात्कार करचे खातीर नेमलेले रायाचे अधिकारी बलिदानाची तयारी करूंक मोदेनाक आयले. इस्रायेलाचे जायते जण तांचे सांगाता मेळ्ळे, पूण मत्तातियास आनी ताचे पुतू वेगळे रावले.
रायाच्या अधिकाऱ्यांनी मत्तातियासाक संबोधित करून मुळे तूं एक मानादीक फुडारी, ह्या शहरांत एक व्हड मनीस, तुका तुज्या पुतांचो आनी भावांचो आदार आसा. रायाची आज्ञा पाळूंक तुंच पयलो फुडें सर. राष्ट्रांनी, जुदाच्या मनशांनी आनी जेरुसलेमांत उरलेल्यांनी येदोळूच तशें केलां. तूंय तशें करशी जाल्यार तूं आनी तुजे पूत रायाच्या इश्टां मदें आसतल्यात आनी रुपें, भांगार आनी भरपूर दानां दिवन तुका आनी तुज्या पुतांक सन्मान करतले. पूण मत्तातियासान व्हडल्या थाळ्यान जाप दिवन म्हळें, रायाच्या अधिकारांखाल आसलेल्या राष्ट्रांनी आपल्या पुर्वजांची समर्थ सांडून रायाची आज्ञा पाळली जाल्यारय हांव, म्हजे पूत आनी म्हजे भाव आमच्या पुर्वजांचो सल्लो सांबाळटले. आमी धर्मशास्त्र आनी आदेश पाळिनासता रावोंक देव निर्मेन जावं. रायाच्या उतराक आमी फाळो दिवचे नांव. आमची समर्थ सोडून आमी जावं उजव्याक जावं धव्याक वेचे नांव. ताणें हीं उतरां उलोवन संपयतच रायाचे आज्ञेक अनुसरून सगळे सभे मुखार मोदेईनांतले वेदीचेर बली भेटोवंक एक जुदेव फुडें सरलो. हें पळोवन मत्तातियास हुर्बेन भरलो. ताचें काळीज कलकल्लें आनी निती प्रमाणे आपणाक आयिल्लो राग ताणें पेटोवंक दिलो. ताणें धांवून वचून ताका वेदीचेर दिवसी मारलो. ताचे बराबर बली भेटोवंक लोकांक बलात्कार करतलो त्या रायाच्या अधिकाऱ्याकय ताणें दिवसी मारलो आनी वेदी मोडून घाली. हे परी धर्मशास्त्राचे हुर्बेन पेटोवन जशें फिनेहासान सालूच्या पुता जिमरीक केलें तशें ताणें केलें. उपरांत मत्तातियासान शहरान भोंवून व्हडल्या थाळ्यान म्हळें, धर्मशास्त्राचे हुर्बेन भरलेले आनी सोल्ल्याच्या पक्षान थीर रावतले म्हजे फाटल्यान येवं. उपरांत तो आनी ताचे पूत आपणाचें आसलेलें तें सगळें सोडून दोंगराक पळून गेले. नीत आनी धर्म सोदतले जायते जण अरण्यांत वस्ती करूंक गेले. देवाचें उतर हें. देवाची उडोवकार. आपले चाल चमकन सारकें करून घेतल्या देवाची चडवण हांव दाखयतलो. आपले चाल चमकन सारकें करून घेतल्या देवाची चडवण हांव दाखयतलो. देवांचो देव तो सर्वेस्पर, उदें ते जावन अस्तंते पर्यंत आसलेल्या भुनिवास्या आपले सदरे मुखार येंग फरमाण दिता. सोबीत सुंदर सियोनाता तो परजळता. आपले चाल चमकन सारकें करून घेतल्या देवाची चडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ करून म्हजे लागीं करार केले, म्हजे परजे म्हजे मुखार जमा करा.
देव आपण मनसुबीदार म्हणता, देखून मळब तो नीतिवंत म्हणून परगटता. आपली साल समकर सारखे कळेतल्या देवाची सोडून हांव दाखयतलो. तीन वासनेचो यश देवाक भेटय, मोहन देवाक केल्ल्यो हांव आंगवण्यो पाळ. उपरांत आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार. हांव तुका निवारतलो, तवळ तूं म्हाका वंदितलो. आपली साल समकर सारखी कळेतल्या देवाची सोडून हांव दाखयतलो. आपली साल समकर सारखी कळेतल्या देवाची सोडून हांव दाखयतलो. Alleluia, 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 alleluia. आज तुमची काळजां दारूण करिनाका. बागार सर्वेस परस ताळो आयकया. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे असो. लोका प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय. जेजू जेरुझलेमा लागतार पावताच आपले दिश्ट शहरा वयर घालून तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक वन पावयता ती वाट तूं आज पुणी जाणा जाल्लें जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोवन आसा. वय येतले दीस जेदवा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागोर घालून पागोर उबान तुका वेडो घालतले आनी चाराय कुशींनी तुका बंद करून फुमार करतले. तुका तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक परते नाच करतले. थंय फातराचेर फातर उरोवंक ते सोडचे नान, कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. आमकां एक विंसवण करूंक मेळ्ळी म्हूण चिंतया. अन्या समर्थीचो या अन्या जातीचो एकलो मनीस आमकां व्हडलें आस्त दुडू बुदीक भांगार बसयता. व्हडलो बंगलो, जायतो जागो, हें पुरा कांय पयशे दिचे म्हणनात तुमकां हांव दितां. पूण तुवें तुजो भावार्थ सांडी जाय, पवित्र सभा सोडी जाय, जेजू क्रिस्ताक नेगार करी जाय, हें पुरो तुका मेळटा. सांगल्यार कालें करचें हांव आमी जाप दिजें म्हणना जायत गे. असले विंसवण्यो मस्तू जाल्यात पवित्र सभेच्या सुरवेर.
पूण त्या धर्मवीरांनी तांचो भावार्थ सांडूंक ना. जुदासान तिस्नानाच्या त्याची रिये लागून जेजूक न्यागार केलो, पूण उपरांत तो देदेस्पूर जावन जीवघात करून मेलो. जेजूक नेगार केल्ले मनशांक समाधान ना. देवाक नेगार केल्ल्यांक ह्या संवसारांत समाधान मेळोंक ना. कालचें पयलें वाचप आनी आयचें पयलें वाचप म्हाका बेव्याच्या पुस्तकांतलें. काल 7 भुरग्यांची आवय तिच्या भुरग्यांक धर्म सांबाळूंक धैर्य दिता. आडवरलेलें तें खावंक तांकां कांय नासतना रावोंक तांकां प्रेरीत करता. आनी 7 जाणांक तिचे मुखार जेशी मारतात. आपल्या भावार्था खातीर, निजा देवा खातीर त्या आवयन त्या भुरग्यांक त्याग केल्लें घडीत कालच्या दिसा आमी आयकलें. तुमी सदां मिसा गेल्ल्या जाल्यार वो हें वाचप आसलें म्हाका बेव्याच्या पुस्तकांतलें. आज पयल्या वाचपान आमी पळयलें मतातियास म्हणलो एकलो जुदेवांचो फुडारी. रायाच्या आज्ञेक लागून मस्तू जाणांनी धर्म सांडुल्लो आमी आयकलें पयल्या वाचपान. अन्य देवाची पुजा केल्ली, बोम्यांक पुजा तांणी केल्ली. आनी ह्याय मतातियास म्हणल्या जुदेव फुडाऱ्याक रायाची आज्ञा पळोवंक वत्ताड पडटा. तुका जायतलें मेळटा, भियोवची गरज ना. तुज्या पुतांची भद्रती मेळटा, तुज्या भावांची भद्रती तुका मेळटा आनी जायते आस्त बुदीक तुका मेळटा. तुवें तुजो धर्म सांडी जाय. आनी ताचींच उतरां रिपीट करची जाल्यार मतातियेसान व्हडल्यान जाप दिवन म्हळें, रायाच्या अधिकारा खाला आसलेल्या सर राष्ट्रांनी आपल्या पुर्वजांची समर्थ सांडून रायाची आज्ञा पाळली जाल्यार हांव, म्हजे पूत, म्हजे भाव आमच्या पुर्वजाचो सल्लो सांबाळटले. आमी धर्मशास्त्र आनी आदेश पाळिनासतना रावोंक देव हें निर्मिना जावं. रायाच्या उतरांक आमी बिलकूल पाळो दिवचें ना. आमची समर्थ सांडून आमी जावं उजव्याक जावं दाव्याक घुंवचें ना. भोव म्हणून पळया भावार्थ. ताळण्यो तोवळच्या काळार तावन आशिल्ल्यो भावार्था विरोध आनी आज चड आसात. जायते पटी आमी दोणीचेर पांय दवरचे मनीस आसोंक पुरो. आमी मागले मेळनातल्या वेळार आमचो देव तितलो प्रभावशाली न्ही आनी एकल्याचो दुसरो देव प्रभावशाली म्हणलें चिंतून आमी गेले हांव जावंक की पुरो. भावा भयणीनो, पूण एक निजा देव तो आदी आसलो, आतांय आसा आनीकय आसतलो. आमी किर्तन गायता, गायन गायता, देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो, तो देव तुजो आनी म्हजो. देखून एका निजा देवाचेर भावार्थ दवरून जियेवची समर्थ म्हळ्यार ती आमची समर्थ क्रिस्ती समर्थ. बाबा भयणीनो, देखून आमच्या देवाक आमी बिलकूल नेगार करूं. कश्ट अनवरां आमचेर येतातच. ताच्या सपुताक देवान कश्ट धाडले खंय. ताणें कुर्सार तावन बोब मारलें, म्हज्या देवा कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय. देवाक दुसरी वाट नासली की मनशा कुळाची बाचावी करूंक त्या तरेचे कठोर मोरान ताच्या पुताक दिजय आसलें की ही देवाची मांडावळ. देवान तशें केलें कित्याक आमच्या कश्टांक अर्थ दिवंक, आमच्या जिणेक अर्थ दिवंक. जेजू आमचे खातीर कश्टालो, आमचे खातीर तो मेलो. आमच्या फातकां खातीर ताच्या जिवाचें बलिदान ताणें भेटयलें. ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमची केस्त ताणें घेतली. भाव भयणो, देवाचेर भावार्थ बिलकूल खंडूंक नजो. देव आमचो मोग करता, आमचो बापूय आमकां ताच्या भुरग्यांक तो सदांच सांबाळटा. थोडे पटिल्ले कश्ट दिता जावं पुरो आमची परिक्षा करूंक, आमचो भावार्थ पारकूंक. कश्टांतलो मनीस कोणी आसा, एकल्याच्या जिणेंत कश्ट आसातच. देखून कश्टांक फूड करन, भावार्थांत तीर रावून एका निजा देवाचेर विस्वास दवरचो मनीस तो भागी जावन आसा. आयच्या वांजेलान आमी पळयलें जेजू जेरुसलेमाचे दिश्ट घालन रोडलो म्हणालो. 2 कडेन जेजू रोडलो. एक हांगा जेरुसलेमा पळोवन आनी एक कडेन केदळा लाजाराच्या मरणा वेळार जेजू रोडलो. थंयसर लाजारा थंय आसलो. मोग कितलो म्हणून जेजून दाखयलो. आनी हांगासर सगळ्या इस्रायल परजेचेर आपणाक कितलो हुस्को मोग आसा म्हूण जेजून दाखयलें. जेरुसलेम
जैन जेजू सोडून गेल्लो त्या जेरुजलेमान जेजूक तिरस्कार मेळ्ळो आनी थंयसरच जेजूक तांणी कुर्सार मारलो जीवशी मारलो देखून जेजू कळवळ्यान बरोबर म्हणटा हा जेरुजलेमा समाधानाक वन पावयता ती वाट आज कोणी तूं जाणा जाल्लें जाल्यार पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोवन आसा पूण येतले दीस तुका तो वळ तूं पश्चाताप पावतली पूण वेळ उतरतलो हांगासर तूं तुज्या फातराचेर फातर उरसोना सक्कड नाश करतले जेरुजलेमाच्या देवाळाचो नाश जेजून प्रभात करून सांगलो तो क्रिस्ता सकाळी 20 रोमागरांनी त्या देवाळाचे दाट घालून ते सत्यान नाश केला आजून तें देवाळ बांदूंक सुदेमाक जावंक ना कारण भवार्थाक पावयता ती वाट जेरुजलेमान सांडली अन्य देवांची पुजा केली ह्या खातीर देवान तांकां शिक्षा दिली बाबा भयणीनो आज आमी हांगासर ह्या नोवेनाक आसा आमी सदांची वाचपां आयच्या दिसा चिंत वाचपां पयले वाचप म्हाका बेवाच्या पुस्तकांतले वांजेल लुकाची सुवार्ता कितें संदेश घेवन आमी ह्या नोवेनांत घालपाचें पयलो संदेश पयले वाचपांत आमच्या देवाक आमी मेल्यारय सांडिना म्हूण आमी निर्धार करी जाय सांग पावलो बरी आमी म्हणा जाय हांव जियेल्यारय हांव मेल्यारय क्रिस्ताचो सोम्याचोच म्हाका जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो कितले जाणां सांगूंक तयार आसात असलो भावार्थ आमचो जाय सांग पावलो कितले कश्ट मेळ्ळे कश्टां वयर कश्ट ताका मेळ्ळे आनी ते कश्टांचे विवरणय तो दिता कितले फावटी आपणाक ताणें मारलां कितले फावटी ताचें थारूं फुटलां कितल्या जाणांनी कितले फावटी तो एक सोळो उपाशी पडला पूण ह्या सगळ्यान तो म्हणटा म्हजो सोमी म्हजे सांगत आसलो म्हाका बळ दितले सवे सर संगती करूंक हांव शकलो तो म्हणटा तशेंच आमच्या जिणेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार विघ्नां आयिल्ल्या वेळार अनवर आयल्या दंड कंगाल जावचें न्ही जेजून तें सोंसून आमकां दाखयलां खुर्सार आनी त्या खुर्साक दिश्ट लावन आमचे कश्ट सोंसून एका निजा देवाक विस्वासी रावया दुसरें बाबा भयणीनो जेजू जेरुजलेम पळोवन रडलो आमकां पळोवन जेजून रडचें नाका आमची जिणी जेजूच्या दोळ्यान दुकां आडोवन जेजूच्या दोळ्यान दुकां आडोवचें तसली करची नाका आमच्या फातकी जिणयेक पाठ करया आराधनाच्या वेळार देवाच्या राजा विशयान आमी नियाळ केलें जेजूचो एकच उलो मार्कूच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायान 15वें वाक्यान पाताक रडा जिणी बदला देवाचे राज लागीं पावलां देवाचे राज स्विकार करा रिपेंट अँड बिलीव इन द किंगडम ऑफ गॉड आनी देवाचें राज खंयचें म्हूण आमी समजून घेतलें परवा आयतारा क्रिस्तरायाचें फेस्त आमी करता जेजू क्रिस्तरायाचें फेस्त आमी करता हे राज दोळ्यांक दिसचे बरी आमकां ना दिसना ते थंय सांगा सांगूंक जायना तें आमच्या काळजांत आसा देवाच्या राजाचें लक्ष ना मोगान जियेवचें बोगसाणें दिवचें घेवचें काकूळत दया दाखोवची एकामेका सोड दडकन जियेवचें रागान जियेवचें न्ही राग सोड मोगान जियेवचें सतान जियेवचें नितीन जियेवचें शांतीन जियेवचें हें जावन आसा जेजूचें राज ही राजाचीं लक्षणां आमच्या दोळ्यांक दिसना ती आपडूंक मेळनात संवसाराच्यो वस्तू आमकां आपडयत पूण संवसाराच्यो वस्तू आमकां शाश्वत सूख दिवंक शकनात आमचें घर आमचें आस्त दुडू बदीक सगळें नाश जातलें म्हणटा सांग पावल फकत 3 देणी बाळटले म्हणटा 1 कोरिंथियन चॅप्टर 13 वर्स 13 भावार्थ वरवसो मोग फेथ होप अँड लव आनी जे प्रास मोगूच श्रेश्ठ म्हणटा तो ही जावन आसात देवाच्या राजाचें लक्षणां भाव भयण भवार्थान जीव एका निजा देवाचेर अखंड भवार्थ दवरया आमी जिवात आमच्या कुडीन विस्वास आसता बरें आमचो देव एकलोच ताणें हो सगळो संवसार रचला ताणें आमकां विंचला तो आमकां रचता राखता सांबाळटा ह्या देवाचेर अखंड भवार्थ दवरया कितले कश्ट आयल्यारी देवाक विसरोवचें नाका दुसरें आमच्या जेजूक आमी दुखोवचें नाका आमच्या पातकी जिणयेक पाठ करया बरी जिणी जियेवया आनी देवाच्या राजांत जियेवया तें राज आमचें करून घेवया हर एक दीस आमी आमच्या मागण्यांत आमच्या बापाच्या मागण्यांत म्हणटा हांव आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तें राज कितें म्हूण तुमकां समजलें तें हर एक दिसा मागा जेजू तुजें राज म्हज्या काळजांत म्हज्या कुटुंबांत
म्हज्या समरा म्हज्या वाड्यान स्थापीत कर. तें मोगाचें रास, तें सताचें रास, तें बोक्सानाचें रास, तें सोड दडकन जियेवचें रास, तें दया दाखोवचें रास, तें खाकूळ दाखोवचें रास. ही राजाची लक्षणां म्हज्या कुटुंबांत उदंड मापान दिसूं दी जेजू. आनी हांव संतुश्टी जावन जियेतलो, तुज्या राजांत हांव जियेतलो. हे राज सदांच अनुभव करचें भाग म्हाका फोव कर आनी म्हज्या कुटुंबांत तें स्थापीत कर म्हणून ह्या दिसा माग्यान हो संदेश घेवन बाबा भयणो ह्या फुडल्या दिसांनी तो जियोंक घर प्रयत्न कर. तो जेजू थोड्या वेळांनी आमच्या काळजांत येवन सो आमकां आत्मीक गटाय बोळ दिवन दी म्हणून मागया. आमकां तुका समर्पिता वावरां सोडो गोवासो कसपोटी तयार जालो तुजे कोडीन तो बदलसो ओडूंक निस्तेर कुर्सासो मोगासो गुर्तुच्या साक्रिफिसासो कराम तुच्या मोगासो गुर्तुच्या साक्रिफिसासो तेजी सची आमी आयल्या आणि वायनास भेटयता स्वीकार पती म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता वावरां स्वताका फळांचो बागांनी तयार जालो तुझ्या महान त्यागासो कराम तुझ्या मोगासो तुझ्या महान त्यागासो सची आमी आयल्या ओंड आणि वायनास भेटयता स्वीकार पती म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनात महिमेक आमच्या नेत्या भविष्यवेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लोरेस जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कणापणी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत कांयच पर्वा करिनासतना रक्षकांच्या मरणावरी महिमे वोंद जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मानान आमी संवसाराच्या सर्वणे पसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भगवंत लॉरेस तुज्या रक्षाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी आमकां दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या स्कतकेन
क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी पृथ्वीन निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 dălbaran so सर्वेस portu. Săgani संसार बळा तुझ्या वैभवा. O सगी दुःखाचे सर्वेस पोराचे नावी एका नाकाचे. ओ सर्गी दुःखाचे, ओ सर्गी दुःखाचे. बापा करस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडोणी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कस्टमरान ससंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो उंडो ताणें मोडलो. तो आपल्या शिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक ताणें दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबाटाचो गुटू परगटुया. सुम्याची सूत तुझे बर आम्ही समर्पता. तुझे पुन्हा जीवन हो आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्याची सूत आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें, देखून आमी तुका दिन मस्ता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा जराल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, या तळासो शारोती भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत धर्मदुतारी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सर भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखान तूं आमकां वांचो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिताव तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां सदांच निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजे सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्ना कांतांतले वाठय. की पदवी आनी महिमा तुझे इस्साच्या आसना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या, पूण आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी, आमकां समाधान दी, आमकां एकवटान माया मोगान आनी सदांच बऱ्या भलायकेन सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सस्टांच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो एकवटाचो समाधानाचो गुज जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाची शिणी संसाराचे पाप करतेले, आमची कौतुक कर. देवाची शिणी संसाराचे पाप करतेले, आमची कौतुक कर. देवाची शिणी संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. पळय आदी देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयली आमी सुमेस सुभागी. म्हाका पावना म्हज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तूं संवसारस्तान सोम्या, तूं मोसो आदार, तूं मोच्या काळजां सोम्या सदांच करविना. तूं मोसो रस्तान सोम्या, तूं मोसो सोम्या सदांच करविना. जिविताचो गोंड तूं सर्गीन दावन देवलो, संवसार सस्तेंची तुमच्या बापान तो धाडलो. तुजे लागीं येता तूं केलीस मोकेव सोना. तुमकां सन्मानता तो केलीस तानेम सोना. तूं मोसो रस्तान सोम्या, तूं मोसो आदार, तूं मोच्या काळजां सोम्या सदांच करविना. जेजू हांव तुका अर्गां दिता, रावतून दूर गोळ्या बेडारा. तुका स्वागत करता
मोच्या काळजां तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदांच राव तूं मोच्या काळजां मासारतां तुज्या पोसमोसो करताय वेस्तार देण्यानी म्हाका तूं भरताय तुज्या स्वरूपारां अर्गां हांव दितां तुजे काळजान चलोवंक आदार म्हाका जेजू हांव तुका अर्गां दितां रावतूं दूर बोल्या पिडारा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदांच राव तूं मोच्या काळजां तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदांच राव तूं मोच्या काळजां प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलू पदरांक उगड आनी तांच्या गजां पाव आमचे हात पांय सुटसुडीत कर दुबळ्यांचे आनी अनित भक्तरांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां देवाचे वळखा आयच्या ह्या मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयलेल्या मानादीक बाप अँड्रू लिओ डिसोजा बोंदेल सान लोरेस पुनशेताचो रेक्टर आनी तशेंच विगार जावन आसा मानादीक बाप अँड्रू लिओ गांवांत निरोडेशे पक्षिकेरे फिरगजेंत सुमार 7 वर्सां वावर करून आतां प्रस्तुत बोंदेल फिरगजेंत अपुर्बेचे मिसांव काम करनासून तेंच्या इगर्जेचें नवीकरण करून एक सोबीत मजबूत इगर्ज थंयसर बांदल्या आनी तांच्या त्या वेळार आदल्या वर्साच ह्या म्हयन्यांत नोव्हेंबरांत ती इगर्ज नवीकरणाचें उक्तावण जावन आशिर्वाचन जावन पुनशेत म्हूण तें परगट केल्लें आसा एक शातिवंत याजक बरे प्रसंगदार शिकोणदार आनी लोकांच्या गरजांक स्पंदन करचें आसलें उदार मनाचें आज हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर ताणें मागणें केलां तांचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मुखल्या मिसावांती देव तांचेर आशिर्वाद घालो म्हणून मागता तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं मानाचे वाती वांटच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदरा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र तळार मुर्दोम जावं वंतिके जावं पिरजेन जावं अर्गां जावन ताणें दिल्ले जेवणाचे प्रायोजक ह्या सर्व तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबाचो काळोख पयस करूं सर तरासो अंधकार पयस करूं पवित्र ह्या तळार सान लोरेसाच्या जाग्यार देवान मिसून काडिल्ल्या ह्या पवित्र सुवाळ्यार सान लोरेसाच्या आशिर्वादान तांची मागणी तांची आशिर्वादां सगळीं देव तांकां फावो करूं दी आनी मागण्याक तांकां बेसांवां दिवूं दी म्हणून मागता तुजे आशिर्वाद ह्या वातीचेर पडोवंक आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद लाभोवं ही मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां आपयल्यानी मुखार येवचें प्रधान याचका लागीं मानाचे वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां जॉयसन पिंटो अँड फॅमिली पेजार जॉयसन पिंटो अँड फॅमिली पेजार सुनील डिसोजा मुक्कामार सुनील डिसोजा मुक्कामार
Mitchell and Melisha Matthias, Mumbai. Mitchell and Melisha Matthias, Mumbai. John Kishore D'Souza, Permanur. John Kishore D'Souza, Permanur. Joseph Rosario and family, Permude. Joseph Rosario and family, Permude. Stephen and Jean Almeida, Moodbelde. Stephen and Jean Almeida, Moodbelde. Michael Michel Fernandez and family, Mira Road. Michel Fernandez and family, Mira Road. Aici fircente Blaney Fernandez, Ireland. Blaney Fernandez, Ireland. Aici murdom Asher Noah Salis Hirgan. Asher Noah Salis Hirgan. Kevin Rodriguez Ajekar. Kevin Rodriguez Ajekar. Mercy Philip Meneges, Karkal Town. Mercy Philip Meneges, Karkal Town. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. Magivun patron Santa Loresa, Kalza amci uban tuka, Aileau sutucia payantala, Minchak manya bagilisa. San Lorenzo novenaचे मागणे ये जैतेवन मार्तिरा San Lorenzo तज्ञा प्रायरिस बावर त्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयकमचे कालते मागणे वर्त्या पत्यान आमी तुजे सरसी आयल्या जीव बावर तीर भरोसो देवा सोन्यामच्या पेल्याचो करमूक आमकां जोड दी आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचे तें परजळ शंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखय शंकर दुबळ्या लटक्यांक पिळे शिडेन आणि कष्टान घरात असलेल्या आमच्या संदर्भाप्रमाणे आम्ही पावलशें कर अनबवडत्यांक आणि बवडतान शेळिल्ल्यांक सर्गी सोबूस वाड आणि देवाचे वळख मेळाशे कर तुझ्या बळदेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी आमच्या कुडीयेतमेच्या सरगर्जांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावं. सालोरेसाच्या मजतीन सबार जाणांक विविध उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. पांयाचे गाय गुण जाल्ल्या खातीर बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर CA एग्जाम क्लियर केल्ल्या खातीर कामान भद्रती फावो केल्ल्या खातीर बरें काम मेळिल्ल्या खातीर 25 लाखाचें लोन मेळिल्ल्या खातीर मोतीक समाधान मेळिल्ल्या खातीर एग्जामांत पास जाल्ल्या खातीर ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर पॉयंट बरें जाल्ल्या खातीर एका भुरग्याक चलोवंक पांयांक बळ दिल्ल्या खातीर बरें भाताचें बेळें फावो केल्ल्या खातीर काजाराचें कार्य बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर आमाल पेवण्यो सोडूंक कृपा मेळिल्ल्या खातीर भलायकेवन भुरग्यांचे देणे लाभल्या खातीर कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या खातीर परमनंट जॉब मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या आराधन जेजू तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या अर्सितां तुका सोम्या जेजू अर्सितां तुका जय सोम्या जय जेजू तुका सोम्या जेजू जय तुका सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया. सान लोरेसाच्या मजतीन ताच्या कतकतीत मागण्या वरवीं उपकार मेळचे खातीर सांत लोरेसाच्या मजतीन 140 आनी 9 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 9 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक 26 भुरग्यांनी परिक्षेंत पास जावंक 33 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक 45 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 61 कुटुंबांक सांत समाधान मेळोवंक 50 आनी 7 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक 8 भुरग्यांनी वडिलांक विदेय जावंक 11 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक 2 डेंग्यू ताप गुण जावंक 6 जाणांची दोळ्यांचे दिश्ट पाटी मेळच्याक 4 जाणांचे रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक 9 जाणांची डिलिव्हरी 8 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक CAT कॅट एंट्रन्स एग्जामांत पर्सेंटेज मेळोवंक 19 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर सान लोरेसाची मजत घेवन आमी मागया.
ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. सांत लोरेसाच्या मजतीन 21 जाणांक विजा मेळोंक, 19 जाणांक काजराचें कार्य बऱ्यान जावं, 21 जाणांचे गरजागेचे समस्ये पर्याय जावं, 20 जाणांच्या मोतीक समाधान मेळोंक, 22 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोंक, 8 जाणांनी चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावं, 17 जाणांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोंक, 8 जाणांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक, पयण बऱ्यान जावं, पांयांतले किळे, केसोळी, सामकुळां, शिबां, आंगार असली कथा नपय जावं, 6 जाणांची शिरांची पिडा, 7 जाणांचे पोट दूख, पेंकाट दूख, 5 जाणांची गोमटी दूख, 2 जाणांची उसमोड, बावळो दूख गूण जावचे खातीर, 11 जाणांची पाट दूख, 4 जाणांची गॅस्ट्रीक समस्यो, मानसीक पिडा, मायग्रेन गूण जावं, भायर पडिल्ले चोरी जाल्ले भांगार पाटी मेळोंक, 11 जाणांची कोर्ट केस इत्यार्थ जावचे खातीर सान लोरेसाच्या खतखतीत मागण्यान तशी मजत घेवन सर्गीच्या बापा लागीं आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रत्येक त्या सावा खातीर मागतात. एकल्याच्या पांयांक बोळ मेळोंक, ताणें बेगीन चलोंक, ताका बरी भलायकी मेळोंक, लंग्स इन्फेक्शन गूण जावंक, एकल्याची एन्जायटी, डिप्रेशन ताणें भायर येवचे खातीर मागया. त्या पवित्र तळ्यार जायतो लोक मागोवंक येतात. तांची त्या सावा सान लोरेसा मारिफा देवाक पावोवंक भरवसो दवरन, पातळी दवरन आमच्या हर एका भक्तिकां खातीर, यात्रिकां खातीर आमी मागया. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ, ಅವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲು, ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣವಾಗಲು, ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಲು, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು, ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತದಿಂದ, ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು, ಸ್ವಸ್ಥ ಸಿಗಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ, ಹಿತಚಿಂತಕರ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಾನ ನೀಡುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ನೀಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹರಸಲೆಂದು ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ,
ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Alleluia, 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 Alleluia. शेकीम बावर त्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणे जिवन बागी मरण मरण सरकारचे संगता सस्ताक देवाक कोगस देवाक आमकां समेस्तांक फावो करे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस, आनी आमकां काणेन पडूं दिनाका, पूण वायट आमतीन आमकां Salores martiram apăsut venatica. क्रिस्तचे बसने कमी पावसूंची काठी. Ratuia. येसर पदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हण लालेवन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे. आमेन. दैविक वय जावन असच्या जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान घोण जावं. सालोरेसाच्या मागण्यान आमकां समेस्तांक बरी भलायकी मेळोंक, विविध पिडेन तावन कश्टांच्या हर एकल्यांक जेजू आपूण गुण करचे खातीर आतां विशेष मागणे आमचे प्रधान याजका लागीं मागल्या मारिफात आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार, ताणे रचला सर्गाणी संवसार. सोम्या दयेन आयक मुजे मागणे. आणि म्हजी भोग तुजे सरशीन पावोन दी. प्रार्थुया सर पदवेदार आणि ससान देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आणि व्हडा मोगान तांकां सांबाळताय. या तुझ्या विस्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांद पसंतले आनी पिडेशिरेंतले तांकां सोडय. मोतीची कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी दी. या बाजरिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी ददोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्या देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवता जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं. सोबे असो. सोमेन जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. आमेन. आनी सर पदवेदारा देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच तुमचे सवे रावो. आमेन. या पवित्र उदकाच्या शिमणेवर बी देवा बापाची काकुळत आमी मागया. फातकाचे बक्षणे मागया. या मारिफात फातकां बक्षतना पवित्र आत्म्याक स्विकार करतना आनी पवित्र उदकान आमकां बक्षणे मेळटना देवाची सडवण आमची कुडीची पिडा गोड करूंक मोतीक समाधान मेळोंक आत्म्याची घटाय मेळच्या खातीर त्याच पवित्र आत्म्याचो येवकार आमी मागया. उबे रमया पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया.
ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ಎಲಿಯನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ. ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ತುಂಬುಬಾ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ತುಂಬುಬಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಸೌಲ ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ. ಸೌಲ ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ. ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಆತ್ಮನೇ. ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನನ್ನು ಆದರಿಸುಬಾ. ನನ್ನನ್ನು ಆದರಿಸುಬಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಬಲಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. Pagkibon patron Santa Loresa, Kalsa am chibukan tukar. Hayang tuja hayang tala divjakan ya bagi bisa. Overtaji tu salu tu plata piace sive tu raulu. Siva guru magashiku yubira kalsang kansa. Pagkibon patron Santa Loresa, Kalsa am chibukan tukar. Mogal puta sove
अंकुर मोरी आशीर्वादे आम जेजूच्या बहुपवित काळचा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा अवसत विनंती कर भगवंत कुर्चीचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बाबाचे आणि पिताचे आणि भुईरत्नाचे नावे आमेन.